Honorable Speaker. स्पीकर सर ताका सांगला आजपर्यंत पावतली ताका बेश्टी मेल्ली कन्फर्मेशन करून उलोवन ताका धाडटा म्हणून सांगलें. तो आमकां रिप्लाय येयला जो आमी TCP डिपार्टमेंटान घातलेलो स्टार्ट LQ नंबर 020B LQ नंबर 20C हे दोन्ही नंबरान हो 39A आहलो करेक्शन केला काय ना तो हांगा सबज्युडिस म्हणून घातला आनी सगळो क्वेश्चन मार्क घातला. आता सेक्शन तितून अशें घातला अंडर रूल 38 म्हणटा आमी दिवपाक शकना डिटेल. केन्नाचो प्रश्न? फाल्यांचो. तूं फाल्यां काड न्ही. ना स्पीकर सर दुसरे अनस्टार आसा कित्याक चालू आसा स्पीकर सर अनस्टार LQ स्पीकर अनस्टार LQ नंबर 127 134 या दोन्ही क्वेश्चन एक क्वेश्चन आसलो TCP क्लियरन्स गिवन इन शिरगांव विलेज. आता आमच्या विलेजीन क्लियरन्स दिला म्हणून स्पीकर सर हे फंक्शनिंग ऑफ हे सगळे सबज्युडिस करपाक शकता. फंक्शनिंग ऑफ बोर्ड सद्दा सेम फंक्शनिंग ऑफ TCP बोर्ड होय सबज्युडिस म्हणून दिला. स्पीकर सर व्हॉट डिपार्टमेंट खंयच्या डिपार्टमेंटाचो? TCP डिपार्टमेंट TCP डिपार्टमेंट जालें. आणि सर स्पीकर सर व्हॉट डिपार्टमेंट सबज्युडिस जाला डिपार्टमेंट सबज्युडिस डिपार्टमेंट हो हेका नाव सबज्युडिस दवरया डिपार्टमेंट आणि म्हाका सांग फंक्शनिंग ऑफ TCP बोर्ड स्पीकर फाल्यांचो ताका जाय जाल्यार रुलिंग जाय रुलिंग फंक्शनिंग ऑफ TCP बोर्ड स्पीकर सर म्हाका रुलिंग जाय रुलिंग जाय तुमचे कडल्यान दिला हे कितें स्पीकर सर स्पीकर रेज आता रुलिंग आमकां प्रिपेअर करू नका स्पीकर रुलिंग दिया किंवा रिप्लाय तुम्ही इन्स्ट्रक्शन दिया तर मेळवनाला आज तरी उत्तराची इन्स्ट्रक्शन दिया. तुम्ही सांगा instruction. ओके थँक्यू. Yes. Speaker sir, Praveen Alekar. question number 1A, land acquired by Goa Cricket Association. Speaker sir, Answer as per computer sheet. Yes. विचारक. Speaker sir, Goa government on 9 लाख स्क्वेअर मीटर खूप वर्ष झाली एक्वायर केलो आणि त्या 9 लाख स्क्वेअर मिटरान तेतून खूप बरे बरे प्रोजेक्ट हाडपाचो विचार केलो गव्हर्मेंटान. जाल्यार तेतून आयुष हॉस्पिटल आयज आमकां बऱ्यान बरें आमकां पेडणेकारांक लागून दिल्लें आसा आनी आयज आमकां तेचो बरो उपेग जाता. तशेंच गव्हर्मेंटान विचार केल्लो कितें हांगासर आमचे रविंद्र भवनूय जातले म्हणून ते रविंद्र भवन गव्हर्मेंटान तुवें येयलें तोय बी बरो विचार आहा कित्याक जो आमकां पेडण्या तालुक्याक लागून रविंद्र भवन एक खंय तरी मदत जाता तुवें तोय बरो विचार केलो गव्हर्मेंटान. आनी जे गव्हर्मेंटान आयज 2 लाख स्क्वेअर मिटर GCA कडेन एग्रीमेंट केल्लो म्हणल्यार 2018 की आयज ना म्हटल्यार 7 वर्सां जाली आयज गव्हर्मेंटान खंयसरूच तेजेर कांयच भर दिल्ली ना. म्हाका दिसता गव्हर्मेंटाचो कितें विचार आसा तो गव्हर्मेंटान आयज हांगासर सांगचो आनी आयज स्पोर्ट मिनिस्टर आमचो डायनॅमीक CM आयज तेज्या कडेन तो पोर्टफोलियो आसा तेका लागून तेणी हेजो आन्सर दिवचो. ना म्हटल्यार आयज 7 वर्सां जाली आनी ह्या 7 वर्सां भितर तेंच्यांनी कितें केलें त्या टायमार GCAन म्हाका दिसता सगळी तयारी केल्ली जी आमच्या पंचायतीचे धारगळे तेंच्यांनी लायसनूय हे केल्ले काडलेले कित्याक फावंडेशनाकूय ते सारके रेडी रावले. त्या टायमार गव्हर्मेंटाक
जेन्ना JCA हे दिल्लो एग्रीमेंट केल्लो तेन्ना JCAन तो सगळो सर्वे केल्लो आसतलो एक त्या टायमार कित्याक तो ग्रावंड हांगासर जावंक शकता म्हणून पूण आजुनूय कित्याक जायना हेजो आन्सर म्हाका सरान दिवचो तशेंच आयज फावंडेशन केन्ना घालतले आनी गोवा गव्हर्मेंट करूंक सोदता काय JCA करूंक सोदता तेय बी सांगचे म्हाजो एक डिमांड आसलो तीन प्रश्न विचारू शकतो पहिले प्रश्नाचे वांगडा दिता वांगडा पहिले प्रश्नाचे उत्तर घे तुमकां येस पहिले प्रश्न तुजो विचार या पयलो प्रश्न म्हाजो आसलो कितें हो JCA ग्रावंड आतां कितलो तेंप जालो आतां 7 वर्सां जाली एग्रीमेंट केला तो केन्ना हेजे फावंडेशन आसतलें तें मातशें सरान सांगचें स्पीकर सर ही टोटल एरिया त्यांनी सांगल्या त्या प्रमाणे 9,19,789 असली लीज टू JCA 1,89,930 टोटल पेमेंट फ्रॉम JCA इट इज 19 crores रुपीज सरकाराक येवपाक जाय आशिल्ले भितरल्या JCA हॅज पेड 7.50 crores आणि मागीर 1.03 crores आणि मागीर 0.96 हय जवळपास टोटल अमाउंट तेच्यानी 9,49,31,000 तेच्यानी पेड केले JCAन ओके आणि 18 तांकां लीज केल्लो लीज करता आसतना जाता तितके बेगीन हो JCAचो ग्रावंड थंयसर जावपाक जाय म्हणून ताका सांगलेलें बट 18 उपरांत आज जवळपास आता 7 वर्सां कंप्लीट जायत येयली बट तेंच्यांनी त्या ग्रावंडाचेर अजून फावंडेशन स्टोनूय घालूंक ना आनी कांयच ना तूं म्हणटा तशें सरकार ग्रावंड करचो ना हो तांकां दिल्लो तेंच्यांनी ग्रावंड करपाक जाय आसलो तेंच्यांनी ऑल द वे सगळी परमिशन तेंच्यांनी मेळोवपाचो आनी मागीर तेंच्यांनी इंटरनॅशनल ग्रावंड तो करपाचो आतां हो तेंच्यांनी गेली 7 वर्सां करूंक ना म्हणून तांकां एक शोकॉज नोटीस जी आसा ती 28/5/2024 आमी इश्यू केली की बाबा गव्हर्मेंटाची इट इज अ प्रायम प्रॉपर्टी की ज्या जाग्यार आतां पयलीं थंयसर म्हणजे आतां मनोहर इंटरनॅशनल एअरपोर्ट आयलो तूं म्हणटा तशें आयुष हॉस्पिटल आयलें आनी इट इज अ प्रायम प्रॉपर्टी त्या खातीर बाय कन्सिडरींग दॅट तुमी जर तेंच्या सरळ हितून म्हटलेलें आसा की क्रिकेट असोसिएशन इज अ नोटीस टू एक्सप्लेन and why the lease is not to be terminated as the said lease land to be not to be diverted to the account of the interaction in the failure of the Goa Cricket Association to construct the international cricket stadium हे इतक्या प्रायम प्रॉपर्टीचेर आतां थंयसर कित्याक तुमकां जर 21 वर्सां बांदपाक जर जमूंक ना नाजाल्यार आमी म्हणजे तुमची स्वताची वेगळी जागा तुमी घेतलेली आसा नाजाल्यार गव्हर्मेंट तुमकां वेगळी जागा दिवपाक शकता वेगळे कडेन ओके ताज्या खातीर तेजो विचार करून तांकां पयली शोकॉज नोटीस जी आहा ती इश्यू केल्या तेंच्यांनी जितकी परमिशनां मेळोवपाक जाय आसली क्रिकेट ग्रावंड करपा खातीर ती परमिशनां तेंच्यांनी अजून मेळोवंक ना आनी हो ग्रावंड करपाक सुरू करूंक ना स्पीकर सर म्हाजो एक डिमांड आसलो कितें आमचो स्पोर्ट्स ऑथॉरिटी गोवा तेच्या कडेन एक आमचे जे आतां इतली प्रॉपर्टी आसा जाल्यार 1 लाख स्क्वेअर मिटर ती एक्वायर करून आमच्या स्पोर्ट ऑथॉरिटी कडेन दिवची आनी आमकां एक एटलांटीक ट्रॅक आमच्या क्रिकेट आनी फुटबॉल स्विमींग पूल बी अशें हे करून आमकां हांगासर अवेलेबल करून दिवचे हे सरकार स्पीकर सर आता तो थंयसर आनी 1 लाख जी आहा ती एसएजीत ग्रावंड करचे म्हणटा म्हणजे JCAचो थंय उरलो तो सांगता तितूर तो आता वेगळे 1 लाख हितूर आनी एक स्विमींग पूल बांद म्हणटा इंडोर बांद म्हणटा क्रिकेट ग्रावंड अशेंच म्हणटा मरे हय आता सोडून दुसरे ते म्हणटा हांव तुका सांगता पेडणेकरांक लागून काय लागना वेगळे पेडणेकारांक पेडणेकरांक लागून तूं बांदून दिवचे हा हय पेडणेकरांक लागून हे वेगळे पेडणेकारा खातीर स्पीकर सर सरकाराचे स्पष्ट 9 लाख स्क्वेअर मिटर जागा आहा न्हू ती तेका लागून स्पीकर सर तुमकां जस्ट म्हायती खातीर हांव पळय काल जस्ट स्पोर्ट्साचे क्वेश्चन्स वाचतालो तेन्ना म्हाका दिसता 153 ग्रावंड गोंयान केल्ले आहा 153 आनी ग्रावंड युटिलायज कितले जाता हार्डली 10 काय 12 ग्रावंड आहा पळय न्ही ते युटिलायज जाता बाकीचे एबंडन पडलेले आहा तो एक आमी मारूंक ना अरे भुरग्यांक खेळपा आतां त्या खातीर सांगला सगळ्या एसोसिएशनाक एक ग्रावंड जावं पळय न्ही तो तांकां म्हणजे हो फॉर हॉकी हो फॉर फुटबॉल एसोसिएशना कडेन दिता तुमी मेंटेन करा म्हणून पयर मेनकुऱ्या गेल्लो थंय ग्रावंड बेश्टो पडूं ना सगळे केला फॅसिलिटीज म्हणजे ताका टॉयलेट बाथरूम सगळे आसा आतां दोतोर सांगता आनी एक बिचोलेन एक बांद म्हणटा तो काल बर्थडेक गेलो थंय न्ही अशें जातलें आतां 153 ग्रावंड आहा फाल्यां सकाळीं 191 प्रत्येक पंचायतीक एक ग्रावंड जातलो म्हाका जाल्यार पळय जाल्यार एक पंचायतीक 2 ग्रावंड जायत काय म्हणून
गोंयानूच आसा, बाकीच्या राज्यांनी तालुक्यांनी सुद्धा असले ग्राउंड ना. तसले ग्राउंड आमच्या गोंयांत आसा. हांव पळयतालो की ते वेळ्ळी कॉन्स्टिट्युन्सीचे व्हडले स्ट्रक्चर बांदून दवरला, बीग, म्हणजे ताका 15 वर्सां सोंपली आतां, अजूनही भितर कांयच उपयोग जायना तेजो. हा अरे तेज्या अरे आमच्या आता तुका व्हायट एलिफंट आनी बांदिना मागीर कळटलें तुका. तू ग्राउंड आयक, आता हेणी परत ग्राउंड घेतला, आता व्हायट एलिफंट नाका मरे. अरे बाबा राव आयक माझे, ग्राउंड ओपन आहा तो, भुरगे खेळोंक वताना. आयक माझे सांगता तिके राव पयस काय सांगता. अरे आयक माझे स्पीकर सर, बसून घ्या सर. आमचा एक घालो क्रिकेट स्टेडियमचो. स्पीकर सर, स्पीकर सर, सगळे बसात सगळे. ऑपोजिशन लीडर युरिया लिमा बस. आन्सर करू दे, आन्सर करू दे. सगळे बसात, सगळे बसात, सगळे बसात. येस खेळ मारा सर, खेळ मारा. स्पीकर सर, स्पेसिफिकली येस सर, स्पीकर सर, स्पेसिफिक मुखेलमंत्रीन सांगला 9 लाख जमीन तुम्ही एक्वायर केली. हय तितूंतल्यान ऐक मरे, सांगता मरे, ऐक मरे. 1,89,000 ऐक मरे. 1,89,000 तुम्ही GCA GCA दिली. दिली. And after giving GCA, as I was looking at the agreement that was done, that is attached to the annexure of this particular ground. Into Speaker sir, intent about capacity and accountability on the part of GCA is at question mark. Maka या अग्रीमेंटान कसली पेनल्टी क्लॉज ना, परफॉर्मन्स ऑडिट ना, हो अग्रीमेंट केल पडे GCA कडे. नो क्लॉज ऑफ परफॉर्मन्स ऑडिट, नो क्लॉज ऑफ एनी पेनल्टी. नाउ एज you said, you sir. pointed out very straight that the land is at the Speaker, prime area. Now when the prime area आता हे ग्राउंडाक as per your agreement Speaker, sir. 10 वर्सांमध्ये तुवें हे कंप्लीट करपाक जाय आशिल्लें. 10 वर्सांमध्ये 8 वर्सां जाली. ऑपोजिशन दोन ऑप्शन लीडर स्पीकर सर, ऐक मरे कंप्लीट दोन करपाक वर्सांमध्ये गेलो आंधा मुनीस राईट हँड जॉईंट सेक्रेटरी झाला. ऑपोजिशन लीडर बसून घ्या, बसून घ्या. स्पीकर सर, ऑपोजिशन लीडर बसून घ्या. कंप्लीट करपाक द्या. येस प्रवीण आलेकर लास्ट क्वेश्चन तुझा. प्रवीण आलेकर लास्ट क्वेश्चन तुझा. स्पीकर सर, ऑपोजिशन लीडर युरिया लिमा बसून घ्या. तुका अलाव करता बस ती. येस स्पीकर सर, लास्ट क्वेश्चन प्रवीण आलेकर लास्ट क्वेश्चन. येस. हांवें आतां सीएमाक विचारलेलें कितें आमकां 1 लाख स्क्वेअर मिटर जागो तो एक्वायर करून दिया सर. आमकां धारगळ कितें आमकां पेडणेकरांक लागून युरिया लिमा तू परत उठता तुका लास्ट बाकी सगळं उलयता सीएमान तुजो लास्ट चान्स आसतलो आन्सर. पहिले बाकी आमी एमएलएस उलयतले. बसून घ्या. स्पीकर सर, सीएमाक हांगासर म्हाका तेणी हे दिवचे, इन्शुअर दिवचे कितें ते आमकां पेडणेकरांक लागून करून. कित्याक आयज तुमकां खबर आहा पेडण्या ही आमची. लास्ट क्वेश्चन तुजो. कितें क्वेश्चन इन्साचा क्वेश्चन ना आनी डिमांड म्हजो आसलो कितें time pass आमकां पेडणेकरांक लागून. अरे ताजी क्वेश्चन ताका उलोवपाक दिया मरे. प्रश्न तू म्हाका सांग तेक सांग प्रश्न काय तुका सांग न्ही तो तेक सांग स्पीकर सर तेक सांग तो प्रश्न करता. सांग. येस हय 1 लाख स्क्वेअर मिटर एक्वायर करून आमकां पेडणेकरांक लागून एक स्पोर्ट्साक लागून हे दिवचे सर. येस स्पीकर सर आमी थंयसर पण तेका 1 लाख आमकां दिवचे न्हू. तेका आमी थंयसर 1 लाख स्क्वेअर मिटर जागा जी आहा पळय आत्तां ग्राउंडा खातीर आनीक जागा इत्या एक्वायर केल्ल्या जागेन दिवपाक शकना. तेणी दुसरो गव्हर्मेंटाची लँड तेज्या पेडण्या मतदारसंघात खंय आसा जाल्यार ती आयडेंटिफाय करची
आणि ती सरकाराक कळोवची आमी मागीर विचार करता. येस श्री रुद्र फर्नांडीस आणि ते मागणी बोललो. तुका चान्स दिता जाता Because sir, No. you cannot stop me. No. You cannot stop me from asking a question to the honorable chief minister. Because sir, प्रत्येक वेळेस तू उठलो my utpagu जाय. प्रत्येक वेळेस बाकी आमदार आसा मरे बाकी आमदार आसा मरे Because sir, very specific. I am continuing what I spoke. 10 वर्सां अग्रीमेंट आसलो 8 वर्सां काबार जाली 2 वर्सां मध्ये जोरी तोर ग्राउंड बांदिल्ला विल द गव्हर्नमेंट टेक इट बॅक इन युअर कस्टडी. स्पीकर सर हांवें तेकाच लागून सांगलें आमी ऑलरेडी 2024 तेका एक शोकॉज लेटर इश्यू केला तेंच्यांनी तेजेर हें एक्सप्लेनेशन दिलां. आतां एक्सप्लेनेशन सुद्दां आसा पळय न्ही इट इज नॉट सॅटिस्फायड. तांच्यांनी म्हटलं आमी कंटिन्युअस प्रोसेस आसा आमी वेगवेगळी परमिशनां घेता बट ऑन ग्राउंड जें म्हणटा पळय न्ही थंय गेल्या उपरांत तेंचे अजून कांयच दिसना आनी प्रॅक्टिकली इफ दे आर नॉट सिरियस तो ग्राउंड करपा खातीर जाल्यार गव्हर्नमेंट एका दुसरी लँड दिवपाक तयार आसा कारण ही प्रायम व्हेरी लँड आसा. सिंपल एज पर युअर अग्रीमेंट 10 वर्साचो टेन्युअर आहा तेका 8 वर्सां जाली 2 वर्सां मध्ये ग्राउंड दोन जाला वर्सां विल यू भितर काय टर्मिनेट. करिना जाल्यार आमी परत घेताले. येस श्री रुद्र फर्नांडीस जो हो प्रश्न घाल्लेलो हा बऱ्यांतलो बरो आनी आमच्या ऑनरेबल सीएमान भरपूर ग्राउंड आमच्या गोंयांत केलेले आहा आनी क्रिकेट कितें आसता क्रिकेट भुरग्यांक लायक प्रश्न विचारतो स्पेसिफिक प्रश्न जायत जाल्यार आमच्या भुरग्यांक गोंयच्या नॉर्थाच्या भुरग्यांक आनीक बऱ्याक पडटलो तसोच आतां ग्राउंड बांदलेलो आहा म्हणटा ऑनरेबल सीएमान तो ताजो प्रश्न आसा पेडण्या संदर्भात हय आतां ते भुरग्यांक थिंगासर शेवपाक ग्राउंड तेंकां जर जाव न्हू तो करपाचो इम्पॉर्टंट ग्राउंड बऱ्यांतलो बरो जागो पळोवन ऑनरेबल सीएमान तो करून तेंकां दिवचो. पेमेंट चेक अरे कोड ऑफ ग्राउंड जीसीए तुमचो म्हणटा मरे तुमच्या ग्राउंड तुका ग्राउंड दिवपाचो ठरला आमचो. आणि स्पीकर सर एक चालला ना सर येस पेमेंट चेक विकास सर तू काय इंटरनॅशनल स्टेडियम जावपाक जाय प्रत्येक गोमोन जाय एक उमेद आसा आनी स्पीकर सर आज जो सरकारान जो जागो जीसीएक दिल्लो तो जर फिजिबल ना जाल्यार दुसरो जागो जो 2015 मावळिगे हांगासर जो घेतलेलो तो जागो उचीत असो धरचो आनी हो जागो काडून घेवचो अशें म्हाजें मत आहा स्पीकर सर तेजेर एश्युरन्स दिवचें स्पीकर सर सेवा. स्पीकर सर जीसीएन ग्राउंड खंय बांदचो जीसीएचो प्रश्न आसा तो तसो सरकार आमी फक्त ताका जागो दिला तेजेर कितें आनी तो फिजिबल आसा नॉट फिजिबल आसा हो जीसीएन ठरोवपाचो आहा. सरकार ताका हांगाच कर म्हणून फोर्स करूं शकना बट हांव एक गजाल सांगता तांकां जर म्हणजे बिचोले तालुक्यांत तेणी म्हटलां त्या प्रमाणे तशें पळोवंक वचत जाल्यार पेडण्या इट इज अ डेन्स चड पॉप्युलेशन मोठ्या प्रमाणात वाडत आसा एक्टिविटी खूब मोठ्या प्रमाणात थंय इकॉनॉमिकल एक्टिविटी वाडत आसा. इन फ्युचर जर ते तूं म्हटला तसो मावळिंग्या जर ते ग्राउंड करता आसत जाल्यार सरकारा कडल्यान तांकां कितें जो सपोर्ट जाय तोय सरकार दिवपाक तयार आसा कारण तो जागो तेंचो आसा स्वता तेंच्यांनी विकत घेतला आनी तो विकत घेतलेलो जागा जर तेंच्यांनी आतां थंयसर ग्राउंड बांदपाक सुरवात केलो ना जाल्यार परत तेंचोय जागो एक्वायर्ड जावपाक लागतलो कोण तरी येतलो आनी थंयसर घरा बिरा बांदूंक सुरू करतलो त्या ती तेंच्यांनी आपल्या जागेन जर ग्राउंड बांदपाक सुरवात केलो सरकारा कडल्यान कितें सहकार्य जाय पळय न्ही थंयसरूय सरकार करपाक तयार आहा. अदरवायज फाल्यां सकाळी सांग्यार बीन खंयसर जरी ग्राउंड सरकार जर सरकाराची जागा तशी आसा इंटेरियर भागात खूब कडेन आसा इंटेरियर भागात जर आमचे जाल्यार आमचे जे ग्राउंड आसा ताका तेकोन आनीक एडिशनल लँड घेवन म्हणजे 153 ग्राउंडा पैकी एखादो ग्राउंड जर एडिशनल लँड तांकां जाय तितकी जर फिजिबल आसा जाल्यार तितूंतलोय ग्राउंड आमच्या दिवपाचो विचार करूं येता स्पीकर सर. स्पीकर सर बसून घ्या स्पीकर सर म्हाका हेचेर 2 मिनटां उलोवपाक 2 मिनटांची स्पेसिफीक प्रश्न विचारतो स्पेसिफिकूच दिता. स्पेसिफिक प्रश्न हे ग्राउंडाचेर म्हाका उलोवपाक कित्याक दिवपाचें कित्याक सांगता हे सुरवात म्हाजे कडल्यान जाल्ली कित्याक रिजन सांगता 2017 जेन्ना बीसीसीआय हेड ऑफ कमिटी आसली तेन्ना हांवें प्रपोजल मूव केला आनी पर्सनली मिटिंग्स घेतले स्पोर्ट्स मिनिस्टर तेन्ना आसलो त्यांनी मागीर आमची जीसीए कडेन मिटींग केली आनी जीसीए बांदपाची जीसीए बांदून दिवची म्हणून हे केल्ले आनी तेन्ना ती लँड ट्रान्सफर करपाक दिली. बीसीसीआयन जर बांदलेले जाल्यार 2 वर्सांनी थंय स्टेडियम रेडी जातलो आसले. आयज ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर म्हटले कितें 8 वर्सां जाली तेंच्यांनी बांदूंक ना तशेंच उरले. रिजन जीसीए जर खरोच सिरियस आसलो जाल्यार आयज स्टेडियम सुरवात जातलेले. जीसीए हांगासर खंयच सिरियस ना कित्याक रिजन आहा तेका थंय ते जागो आहा 1,80,000 कितें घेतला तो हायटेन्स वायर गेले ते जर सिरियस असले ती हायटेन्स वायर शिफ्ट करपाचो प्रयत्न करतले. प्रश्न तो दुसरो विषय थंयसर जेन्ना जागो अलॉट केलो स्पोर्ट्स डिपार्टमेंटान
तेका रोड एक्सेस जाय थंय रोड एक्सेस अजून पर्यंत जीसीएन घेवंक ना स्पोर्ट्स डिपार्टमेंटा कडल्यान म्हणजे कितले सिरियस आहा ते पळयात. तिसरी गोष्ट थंय खणी आहा ते खणी फिलिंग अप करप की ना करूंक जाय आसले ते तेंच्यांनी करूंक ना. कितलेशेच कोटी 2-3 कोटी दोन 3 रुपया तेंच्यांनी टीसीपी डिपार्टमेंटाक आणि पंचायतीक प्रश्न कितें आसा पे केले. प्रश्न करूंक ना. जर करूंक ना जाल्यार स्पोर्ट्स डिपार्टमेंटान ती जागा परत घेऊन खंयच्या तरी दुसऱ्या डिपार्टमेंटाक दिवची. सजीत आलोकर तुझा प्रश्न उलयलो जालो कळ्ळो तेका. स्पीकर सर प्रश्न स्पीकर सर तो जे म्हणटा की ती जागा जी आहा ते जीसीए आता सिरियस ना त्या जागेच्या बद्दल एकंदर पळयल्या उपरांत दिसता. हांवूय सगळे डिटेल त्यांचे आता पळयतालो त्यांच्यानी कम्युनिकेशन कितें कितें केलां आनी त्यांच्यानी लेटर केलें फाटल्या म्हणजे 7 वर्साच्या कार्यकाळात 8 वर्सां 24 ते आता म्हणजे 2018 ते 25 ह्या कार्यकाळात त्यांच्यानी जे कितें प्रॅक्टिकली करपाक जाय आसलें पळय न्ही ते तेंच्यांनी कांयच करूंक ना. दे आर नॉट सिरियस. म्हणून ते आता कशें आसा आता जर पळयत जाल्यार ती जागा सरकारान परत घेवप हे इम्पॉर्टंट आसा. आमी एक लेटर शोकत तांकां काडला अकॉर्डिंग टू द प्रोसिजर. स्पीकर सर अकॉर्डिंग टू प्रोसिजर कितें आहा पळयतानी हांव तें करता. येस स्टार क्वेश्चन टू हांवें त्या श्री शंकर बामणकर. स्टार क्वेश्चन टू शंकर बामणकर. विषय वाटलो ताजेर एग्रीमेंट आहा 2 वर्सां आसा. आमी हांगा हावजान बसून एक तकलेन धरूंक जाय. तुम्ही सगळे म्हणटात की मनोहर पर्रीकार हो तुमचे फाटल्यान आहा ताजे हातून छत्रछायेन तुम्ही वयर सरल्या. मनोहर पर्रीकारान हो जागो चूज केल्लो ओन्ली ऑन 3 फॅक्टर्स. लोकेशन लोकेशन लोकेशन. स्पीकर सर हो जागो खंयी फिक्स चेंज करूंक मेळना. एक गेम जाता 3 वर्सान एकदां. सो पळोवंक जाय खंय तर मावळिंगे व्हरता सांग्यार व्हरता आनी खंय 3 वर्सां एकूच मॅच जातली. सो मागीर तो वायट एलिफंट जातलो आनी मागीर जीसीए बँकरप्ट जातली. पूण ह्याच जीसीएन तुमकां 10 कोटी रुपया दिल्या. सो तुमच्यान अशें म्हणूंक जायना एक मिनिट ए तूं मदीं उलोवं नाका तूं तातूंत आहा तो जीसीए तुजेर उबो रावपाक सोदता. तूं आनी कितें मदीं उलयता तूं जातलो रिटायर. स्पीकर सर हो कितें तोंड घालना काय म्हणून सांग हांव फुडलें सांगतलो मागीर स्पोर्ट्साच्या डिमांडार. एक म्हजो मुखेलमंत्र्याक स्पेसिफीक प्रश्न आहा जो जितान विचारला तो ताजो प्रश्न सारको आहा. जीसीएन मागला वयले हे काडपाक हाय टेन्शन वायर. जीसीएन सांगला की आमचे रोड कनेक्टिविटी करची म्हणून. हे ताणी केला अयो ना हे एक ताणी सांगचें. जर ताणी केला जाल्यार आयुष हॉस्पिटलाक हें जाल्लें आहा ते जीसीए कित्याक जालें ना. आज जमनीचेर दोळो आसतलो खूब जाणांचो. पूण एक तकलेन धरूंक जाय मनोहर पर्रीकारान तो जागो चूज केल्लो ओन्ली बिकॉज ऑफ लोकेशन. खंय व्हरून ती मॅच जावची ना. थंय 5 स्टार हॉटेला सायडीन आसपाक जाय. ताका खूब हे आसता लॉजिस्टिक्स आसता. आनी प्रश्न क्रिकेट हांवें प्रश्न विचारलो जो जितान विचारला तोच प्रश्न हांव विचारता. ताणी एप्लाय केला हाय टेन्शन वायर काडपाक. ताणी एप्लाय केला रोड कनेक्टिविटी करपाक आनी केलें जाल्यार सरकारान कितें केलां. आनी 10 कोटी तुमी ताजे कडेन घेतल्या. आज हांगा बसून 2 वर्सां पयलींच आमी बंद करतले म्हूण करूंक मेळना. स्पीकर सर तांच्यांनी कन्सर्न डिपार्टमेंटाक लेटर करून फॉलो करून ते करपाचे. आता इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाक तेंच्यांनी वायर शिफ्टिंग केला काय कितें म्हाका आत्तां खबर ना. हांव पळयतालो ओके. रिगार्डिंग द PWDक तर तेंच्यांनी अजून सुद्दां आपल्याक रोड एप्रोच दी म्हणून लेटर करूंक ना हांव सरळ सांगता. इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाचें म्हाका खबर ना ओके. त्या खातीर म्हणजे ते सिरियस जर तितके आशिल्ले आसत जाल्यार तेंच्यांनी फाटीक लागून करूंक जाय आसलें. म्हाजें इतकेंच म्हणणें. तुगेलेच मनीस मरे ते मनीस तुजेच मरे सारके. अरे ते सिरियसनेस ना म्हळ्यार कितें मरे जाय. वयर बसला तो तुमचो सकल बसला तो तुमचो. इंजिन सारके क्लियर आहा स्ट्रेट फॉरवर्ड. म्हणजे आमचे कोण ना मनीस तुजेच आहा. जमनीचे विजय सर स्पीकर सर जमीन सरकाराची शेवटी सरकाराक आमी सरकारान तांकां दिल्ली म्हणजे 10 वर्साच्या भितर जावपाक जाय म्हणून हांवें म्हटलां प्रोसिजर फॉलो करून कितें आहा तें जातलें. प्रोसिजराच्या भायर कांयच जावपाना. श्री शंकर बामणकर. Speaker sir, I would like to take the LEQ 2B status of 2B. infrastructure work in Mormugao constituency. As per competency. Speaker sir, Mormugao constituency जे आमचे फिशरमॅन आसा ते सायझेबल फिशरमॅन आसा थंयसर. आणि ट्रेडिशनल फिशरमॅन आसा कितलीशीं वर्सां जाली ते थंयसर फिशींग एक्टिविटीसान आसा. आणि स्पेशली आमच्या बायणा आणि देस्तेरो हे 2 भागांत हे फिशरमॅन आसा.
आणि ते कितलीशी वर्सां जाली ट्रेडिशनल ते फिशींग एक्टिविटीज थंयसर करीत आसा फॉर एजीस. थंयसर 2 एसोसिएशन आसा, एक बायणा रापुणकार अँड फिशींग कॅनोज ओनर सोसायटी अँड वेलंकनी कॅनोज ओनर सोसायटी. हे 2 एसोसिएशन आसा. फॉर सो मेनी इयर्स दे हॅव बीन डिप्राइव्ड टू प्रॉपर इन्फ्रास्ट्रक्चर फॅसिलिटीज सच एज रॅम्प ना थंय, नेट बायडिंग शेड ना, ऑक्शन हॉल ना. आयज इतलीशी वर्सां जाले आसतना सुद्धा ही सिंपल फॅसिलिटी ह्या फिशरमॅनाक ह्या रापुणकाराक लागून ना. इट हॅज बीन नियरली 3 years, 3 वर्सां जाली स्पीकर सर, प्रपोजल हो डिपार्टमेंटा कडेन पेंडींग आसा. टोटल हेजेर फॉलोअप करता, बट अजून पर्यंत हेजेर कसले आश्वासन आणि कन्फर्मेशन अजून पर्यंत ह्या 3 फॅसिलिटीचेर जे बायणा जावंक जाय तेजेर अजून पर्यंत जाल्लेले ना. 2 वर्सां पयलीं आमचो युनियन मिनिस्टर इन 2023 युनियन मिनिस्टर फॉर फिशरी श्री परषोत्तम रुपालाजी त्याने स्वतः ही एरिया विजिट केली अलॉंग विथ आवर ऑनरेबल फिशरीज मिनिस्टर सर निलकंठ हेच्या बरोबर, आणि त्याने सगळ्यांची ग्रीवेन्सीस ऐकली तर फिशरमॅनची आणि तांकां एश्युअर केलेले की बाबा आपण हे इन्फ्रास्ट्रक्चर बेगीनच्या बेगीन रेडी करतलो म्हणून. स्पीकर सर, माझो पयलो क्वेश्चन आसा मिनिस्टराक. स्पीकर सर, मे आय नो फ्रॉम द ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर फिशरीज एज टू वेन दिस इन्फ्रास्ट्रक्चर विल बी इन प्लेस. स्पीकर सर, जे ऑनरेबल MLA सांगल्या प्रमाणे आणि त्यांचे रिक्वेस्ट आहा त्या प्रमाणे आम्ही ऑलरेडी गेडाक हे केल्लें आहा, टेंडर करपाक दिल्लें आहा. म्हणून सर गेडा सोलर लायट. तो सेकंड क्वेश्चन हो तुमकां फर्स्ट विचारला सर. सेकंड पयलो पळय आहा, 2 वर्स आमकां लागली कित्याक ताका CRZ परमिशन जाय आसलें. सेकंड थिंग थंयसून नाफ्टा हे वयता तेन्ना MPA हे इन्स्पेक्शन बीन करून आतां तेंच्यांनी आमकां ऑलरेडी NOC दिला आनी हो हे आहा पळय नेट मेल्टिंग शेड हेजे ऑलरेडी टेंडर करपाक PWDक दिला. सो विथीन म्हाका दिसता 8-10 दिसां भितर टेंडर जातलें थ्रू PWD आनी NOC बीन CRZानूय दिला, नाफ्टानूय दिला. स्पीकर सर, म्हाका जे आन्सर मेळ्ळें आसा, वन्स दिस the estimate is received from the PWD, the administrative approval will be conveyed to tender the work and thereafter work will be executed after doing all the codal formalities. But Speaker sir, ज्या प्रमाणे हांव ती फॉलोअप करता ती फायल आता ऑलरेडी म्हाका दिसता ती PWD बिल्डिंगाच्या भितर एस्टिमेट जावन ती फायल हॅज गॉन टू चीफ सेक्रेटरी फॉर फायनान्शियल फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव्ह अप्रुवल. सो थंयसर ती फायल आसा आमची. सो एटलिस्ट हे 3 काम करपाक लागून हांवूच कित्याक स्पीकर सर हांव मुद्दम सांगपा, तुमी हे एडमिनिस्ट्रेटिव्ह अप्रुवल घेतल्या उपरांत तूं म्हणटा टेंडराक वयतले, तेज्या पयलीं मागीर परत थंय विशय येतलो पळय हे फिशरमॅन, हे जेन्ना हे फिशरमॅन आसा तांकां मागीर तुमी CRZची NOC मागतली, मागीर आनी कित्याक सेम थिंग सेकंड प्रश्नान आसा. सो हे पयलीं सायड बाय सायड हेवूय अप्रुवल घे, कित्याक ते फिशरमॅन थंयसर तेंची एक्टिविटीज आसा ती दर्या कडेच आसा, तेज्या लागून तुमी परत जर NOC मागतली फ्रॉम CRZ कडेन आनी बाकीच्यां कडेन जुवारी एग्रो ऑयल टँकिंगा कडेन बीन जाल्यार म्हाका दिसता हे परत हो इशू पेंडींग उरतलो. म्हाका इतलेंच एश्युरन्स दी स्पीकर सर कितें बाबा हे केन्ना पर्यंत क्लियर जावंक शकतलें आमचें. स्पीकर सर, 14 जुलय ऑलरेडी इन्स्पेक्शन जालें, जॉयंट इन्स्पेक्शन, आनी तेंच्यांनी NOC दिले आनी ती आमी फॉरवर्ड केली PWD, कारण रिपेर वर्क आनी नवे जे आसा ते PWD डायरेक्ट करतले. सो विथीन शॉर्ट पिरियड 8-10 दिसांनी ते टेंडर जातले आनी एज अर्ली पॉसिबल वील गेट इट कंप्लिटेड. स्पीकर सर, जशें म्हाका आन्सर दिल्लेले आसा ते भशेन मातशें बेगिना जाय, कित्याक हांव जाणा ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर श्री डॉक्टर प्रमोद सावंतान फाटल्या दिसांनी एक आमची कंबायंड मिटींग हाडून तांकां इन्स्ट्रक्शन दिलेलें कितें बेगीनच्या बेगीन करून, तेज्या लागून हे फास्ट प्रोसेस जावन हे आयज हांगा चीफ सेक्रेटरी कडेन पर्यंत पावलेले आसा. आमकां ऑनरेबल मिनिस्टर कडेन बेगीनच्या बेगीन फुडलो स्टेप आसा तो जावचो. स्पीकर सर, सेकंड प्रश्न विचारतना तुका फर्दर दीस फिशरमॅन्स, आतां हे फिशरमॅनाक इतली हार्डशीप जाता थंयसर कित्याक तांकां स्वता थंयसर लायट ना. आयज थंयसर तांकां जी लायटी नासल्या कारणान हांवें रिक्वेस्ट केलेलो गव्हर्मेंटा कडेन, डिपार्टमेंटा कडेन, कित्याक थंय सोलर स्ट्रीट लायट घालची म्हणून. आनी ती सोलर स्ट्रीट लायटीक लागून म्हाका दिसलो 2 वर्सां जाली हो म्हाजो इशू पेंडींग आसा. आनी आतां सँक्शन जाल्या उपरांत तुमी परत एक थंयसर क्वेरी काडिल्ली आसा कित्याक आमकां NOC जाय फ्रॉम जुवारी इंडियन ऑयल टँकिंग, कित्याक लागून थंयसर ती नाफ्ता लायन वयता म्हणून.
तेज्या उपरांत परत तुम्ही CRZचे NOC जाय म्हणून आता ही लायटी घालपाक सुद्दां लागून एक स्ट्रीट लायट सोलर लायट्स घालपाक लागून सुद्दां तुम्ही ते NOC घेतले ते फिशरमॅनाचे कितें वयर लोकांक घालतले ते दर्या कडेच घालतले न्हू हेजे लागून जर तुम्ही इतले NOC मागपाक लागतले आनी काम पेंडींग दवरतले जाल्यार थंयसर म्हाका दिसता कसले कामूच जावपा ना सो हांव मागता हे डिपार्टमेंटा कडेन फिशरीज डिपार्टमेंटा कडेन जे फिशरमॅनाचे इश्यू आसा थंयसर तरी NOC तुम्ही अवॉइड करा आणि आता का जुवारी एग्रो केमिकलाक कसलो अधिकार आसा थंयसर तुमचे कडेन NOC मागपाक तेंच्या लागून जुवारी एग्रो कित्याक लागता थंयसर त्यांची नाफ्ता लायन गेला ती आता बंद आसा थंयसर तेंच्यो तुम्ही NOC मागता CRZची मागता ती मागता तेंची NOC मागला थंयसर कसलेच काम जावपा नाल्या आणि ते फिशरमॅनांक त्रास जाता एक स्ट्रीट लायट सोलर स्ट्रीट लायट कितें बाबा परमनंट लायट मागना सोलर स्ट्रीट लायट घालपाक उदर अशे त्रास जाताले म्हाका दिसता खूब हांव मागता मिनिस्टरा कडेन कितें मे आय नो फ्रॉम द मिनिस्टर फॉर फिशरीज बाय वेन दिस प्रोजेक्ट विल बिकम अ रियलिटी सच एज टू रिलीफ ऑफ आवर ट्रेडिशनल फिशरमॅन एट बायणा एंड डेस्तेरो. स्पीकर सर हांव ऑनरेबल MLAक सांगूंक सोदतां की ऑलरेडी 27 मार्च आमी तो टेंडर केला पण NOC म्हणटा पळय ती सर्टन डिपार्टमेंट आहा इट्स अ मॅन्डेटरी CRZ आसूं जावं पायपलायन नाफ्ता गेला ते मॅन्डेटरी ते आमी अवॉइड करूं शकना इट इज नॉट आमचे डिपार्टमेंट करता त्या डिपार्टमेंटाचे NOC पण ऑलरेडी ऑब्टेन केला आनी ऑलरेडी टेंडर केला. स्पीकर सर माझो तिसरो क्वेश्चन स्पीकर सर माझो तिसरो उरला न्हू सर स्पीकर सर हो तिसरो क्वेश्चन हांव तुका शॉर्टान विचारता एवरी मनसून द फिशरमॅन एट बायना एंड डेस्तेरो खरेंच हे आमचे मनसून सिजनाच्या टायमार हे फिशरमॅनाक जो त्रास जाता थंयसर कित्याक थंयसर पार्किंग नासल्या कारणान आनी हांवें एक प्रपोजल घातलेलो तुमचे कडेन कितें थंयसर एक ब्रेक वॉटर करचें म्हणून आनी तो प्रपोजल तुमचे कडेन पेंडींग आसा अजून पर्यंत त्या प्रपोजलाचें कितें जालां कित्याक हे फिशरमॅनाक जे आता मनसून आता आम्ही थंयसर गेले जाल्यार तुम्ही सुद्धा सर इन्स्पेक्शनाक येयलेले तुम्ही सुद्धा ते पळयला ह्यो बोटी व्हरून तांकां बायना आनी देसऱ्याच्या लोकांक व्हरून कासावले दवरचे पडटा खारवाड्या दवरचे पडटा तेवटेन हॉलांत व्हरून दवरचे पडटा म्हणल्यार दुसऱ्या थंयसरूच तेंची वादावाद जाता त्या लोकां कडेन कित्याक तुमच्यो बोटी बाबा थंय कित्याक हाडटा काय म्हणून हे फिशरमॅन थंयसर आमचे जे 500 फिशरमॅन आसा तेंची बोटी थंय व्हरची पडटा सो तेच्या लागून ब्रेक वॉटराक लागून हांवें तुमचे कडेन डिमांड केल्लो तो प्रपोजल अजून पर्यंत पेंडींग आसा जर आमी फिशरमॅनांक खंय तरी सेफगार्ड करतले स्पेशली म्हाज्या कॉन्स्टिट्युन्सीचे जे देस्तेरो आनी बायणाचे जाल्यार हांव मागता स्पीकर सर कितें बेगीनच्या बेगीन ही जी प्रपोजल आसलेलो जी आमची ब्रेक वॉटर घालपाची ती खंय पावला ती हांव हो प्रश्न मिनिस्टराक विचारता. स्पीकर सर हे लक्ष घालता जाता तितके बेगीन करून दिवपाची हे करता. जो फिशरमॅनाचो बद्दल आसा आमी थंयच्यान नुस्तें हाडपाक वयता सकाळी फुडें जीत आनी हांव स्पीकर सर पूण इशू कितें आसा स्पीकर सर की क्वेश्चन मांडला विल द मिनिस्टर ऑफ फिशरीज बी प्लेस टू फर्निश वेरियस लिस्ट फॉर इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रपोजल्स एंड फ्रॉम एप्रिल 2022 आन्सर दिला स्पीकर सर दोन प्रपोजल एक सोलर आनी एक फिश पेंडींग अशें आन्सर दिला हांव फक्त मिनिस्टराक विचारूंक सोदतां construction of net mending shed and ramp at Distero and Baina. The department had written a letter on 17/1/2024 to the assistant engineer PWD. आता 17/1/2024, 17/1/2025, आता 17/1/2026 जातले. म्हणजे तुझ्या फिशरीच्या डिपार्टमेंटाचे कोणाच्या फिशरीच्या मनशाक पडून गेले ना बाबा फॉलोअप करून आपणाचे काम करपाक. दुसरी जी आसा एक ही शेड जी आसा एका ब्लँकेट CRZ परमिशन दिला फिशरमॅन्सांक कोणाची परमिशन घेवपाची ना CRZ परमिशन ऑटोमॅटिक दिता सो इतलो टायम कितें लागता मातशें उत्तर दिवचें स्पीकर सर जीत आनी आमी वयता वांगडा स्पीकर सर जे कन्स्ट्रक्शन ऑफ शेड पळय आहा हे PWD करता सो तांकां दिले उपरांत तेंचे कडेन डिले जाता पण आतां ते ऑलरेडी टेंडराक आहा आनी बेगीन जाता. क्लॅरिफिकेशन मागता टेंडराक आसा म्हणजे 2 वर्सां लागतात टेंडर करपाक वगैरे दिवपाक आनी मागीर फायनान्सान फायल तेचे पयलीं आसा फायनान्सान टेंडर करच्या पयलीं आनी 2 वर्सां केन्ना करतले सर तुमी ते स्पीकर सर आमचे ऑनरेबल MLA पयलीं हे आसले PWD मिनिस्टर तांकां खबर आहा जे प्रपोजल घातल्या उपरांत PWD खूब डिले काडटा टेंडर हे करपाक प्रोसेस करपाक आनी त्या खातीरूच मातसो डिले जाला नॉट बिकॉज ऑफ फिशरीज डिपार्टमेंट. स्पीकर सर हांव आजींग उबो रावता बाब संकल आमोणकारा सपोर्ट करपा आनी तेगे फिशींग कम्युनिटी मुर्मुगांव जे आहा तांकां सपोर्ट करपा स्पीकर सर हे प्रॉब्लम संकल्पाक घडटा आनी सगळे गोंयांक घडटा आनी द इश्यू हियर इज इंटेंट ऑफ द फिशरीज मिनिस्टर टू डू थिंग्स
करपाक कापोस्ताद आसपा जाय मर्मगोवा जर तर इतली फिशींग कम्युनिटी आहा तांकां जे आज ती चोयल जाल्यार कित प्रपोजल मांडले स्ट्रीट लायट सोलार लायट हे खबरो आज आमी उलयताय आणि 3.5 वर्ष जाली संकल्पाकूय हिंगा आमकांय जाली कॉन्स्टिट्युएन्सी फिशींग कम्युनिटी एक स्पीकर सर हिंगा कित कोता मिनिस्टर कित कोण फिशींग कम्युनिटी लागून काम करता हिंगा कोण सांगितले की एनओसी मेळना हे मेळना ह्यो गजाल हिंगा मायक पाहिला स्पीकर सर काम केन्ना कोण दितलो तुजो प्रश्न विचार. असेंब्ली काबार जाता तेज्यान संकल्पाके काम कोण दिवपा जाता हे संकल्प जाय हे फिशिंग कम्युनिटी जाय संकल्पाके स्पेसिफिक क्वेश्चन स्पीकर सर ही इज गिविंग एक्सक्यूजेस अबाउट एनओसी I asked him, did his department have a dedicated coordination mechanism with CRZ, with PWD, with WRD, with GCZMA to expedite the works, especially those directly affecting the livelihoods of the coastal fishermen? तू ये mechanism तार्या गायला जाल्यार तुज्या मुडपा जाता परत परत NOC दिना हे दिना हे भुरग्यांक वापरप स्पीकर सर संकल्प असले इतल्यो आमदारान जरी तरी आज स्ट्रीट लायटी लागून आणि फिशरमॅन हट्सा लायट ना म्हणून जरी तरी हिंग उलयले जाल्यार स्पीकर सर आनी कोण फायदो आय थिंक द एंटायर फिशिंग कम्युनिटी इज विथ संकल्प टुडे एंड वी डिमांड दॅट हिज जॉब्स आर कंप्लीटेड बिफोर ही लिव्स दिस असेंब्ली स्पीकर सर 8 तारीख ऑगस्टा पयलीं तागे काम जावपाक जाय कॉन्स्टिट्युन्सीचे पळोवनी माझ्या कॉन्स्टिट्युन्सीचे फक्त हांवें इतल्याक लागून उलयलो आसा माझ्या कॉन्स्टिट्युन्सीन खुबशीं कामां जाल्ली खुबशीं कामां जाल्लेली आसा फिशरमॅनाची जो इश्यू आसा तो म्हाका तितलोच लागचो आसा म्हाका तेणेन सांगपाची गरज ना म्हाका फेन्सीन सांगपाची गरज ना कित्याक म्हाजो तितलोच लागचो आसा तो म्हाका सांगपाची गरज ना कित्याक आसा ते आमची कामां जाता आणि ही मेकॅनिझम घालून मिनिस्टरा सांगितला ते मेकॅनिझम घाल जाल्यार सगळे गोंय आशिल्ली पडटले स्पीकर सर म्हाका दिसता तो इतको सपोर्ट करता आसत जाल्यार थंय आनी आम आदमीचो कितें कॅन्डिडेट घालचो ना तो ते प्रश्न तश ना ही फोकाणी करपाक गरज ना हे फिशरमॅनाक गेले प्रॉब्लेम सगळ्या त्रास जाल्ल्या हांवें मिनिस्टराक जायत पाटी फेस टू फेस 1 to 1 सांगल्या नॉट दॅट आय एम जस्ट स्पीकिंग ऑन द फ्लोर ऑफ द हाऊस काली ते सांगल्या सेंट्रल आवाज 15 दिसांनी तिकेट काड आणि सेंट्रल आवाज त्या इंजिनाक गोट दवर आणि पयस घेवन यो गोंया पूण हे जर जायना म्हाका दिसता जाल्यार दुसरे कडेन मिनिस्ट्री उत्तर दिता तुका स्पीकर सर हांवें ऑलरेडी सांगलां आमचे ऑनरेबल MLA पळय जे उलयता इट्स नॉट अ स्ट्रीट लायट इट्स अ हाय मास्ट कॉस्ट 1.43 lakhs and it's already tendered by GEDA. येस श्री विजय सरदेसाई मंत्र्याक सपोर्ट तितलो व्हडलो मेळना आनी मंत्री काम जर सारखे करना जाल्यार दुसरो आमदार मंत्री जावपाक तयार आहा हे तो ही मेसेज प्रश्न ही जर म्हजो प्रश्न इतलोच आहा जर ताका सपोर्ट मेळना जाल्यार कोणा कडच्यान सपोर्ट मेळना हो ताणें सांगचो सपोर्ट मेळना तो इशू हो एक काम 3 वर्सां काबरालान सांगलां हे जाता 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 जायना कित्याक जायना तुका कोण सपोर्ट करना हांगचे भितर तो सांग तोच मनीस तुका काडपाचो आहा स्पीकर सर आमचे MLA जे उलयता तशें बरोबर ना जशें आदी पासून जे काम डिपार्टमेंटाचें आहा तें चालूच आहा प्लस एडिशनल डिपार्टमेंट फुडें वचपाक फिशरमॅनाक करपाक प्रायम मिनिस्टर मत्स्य संपदा योजनाय चालू केल्या आनी आमचे देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजीन जेन्ना फिशरीज फुडें व्हरपा खातीर 2019 स्पेशल मिनिस्ट्री फॉर फिशरीज म्हणून सेंटराक युनियन मिनिस्टर केल्या काय ह्यो ते सगळे बरे काबराला दिसाल तुका नेक्स्ट क्वेश्चन अलेक्स लोरेंस नेक्स्ट क्वेश्चन अलेक्स लोरेंस नेक्स्ट क्वेश्चन अलेक्स लोरेंस क्वेश्चन नंबर 3C स्पीकर सर एज पर कंपेयर टू सीट स्पीकर सर फिशरीजान जे स्मॉल फिशरमॅन आहे आणि फिशरीजान इश्यू जाता की नुस्त्या बारीक लोकां सामान्य लोकांक मेळना म्हण हिंगा बुल ट्रॉलिंग कोन LED फिशींग कोन नुस्त्या मारतात नुस्त्या एक सायडीन स्टोर करपा प्रॉब्लम फॅसिलिटी ना एकोद्यान नुस्त्याक हाव मच वील दे एक मनशान ते गांवांक काय येना सगळे एक्सपोर्ट जाता आमगे सामान्य मनशाकूय मेळना ते नुस्त्या म्हणटा तें सवाय जायना गोंयकाराक गेले जे शीत कोडी म्हणटी ती सवाय पडना इतलें कोण तुगे मॉनिटरींग करपाक तुकोडे कित फॅसिलिटी आहा
एज फार एज सर्वेलन्स इज कन्सर्न जे बुल ट्रोलिंग कोत्ताय तें कोण ना जाच्याक आनी तें केलें जाल्यार यू हॅव टू अंडरस्टँड तें कोण ना जाल्यार नुस्त्याकूय उरतलें नाल्यार नुस्त्या डिप्लिटेशन जायत आहा हिंग म्हणटाय सगळें डिप्लिटेशन जायत आहा म्हूण नुस्त्याक डिप्लिटेशन जाता सो मुगे first question to Minister Baba, what he is going to do to stop these things that are happening rampantly. म्हणजे सगळे लोक बॉब मारतात, बारीक नुस्तेकारी बॉब मारतात, स्मॉल फिशरमॅन बॉब मारतात. What you are going to do? स्पीकर सर जे क्वेश्चन रेज केले त्या प्रमाणे डिपार्टमेंटान हे सगळं विचार करून आमी ड्रोन सिस्टम सुरू करपाची चिंतल्या. जे आदी आमी फिजिकली बोट्स व्हरून करताले खंय तरी अडचणी येयल्या कारणान आमी गेल्या 2-3 म्हयन्याक ड्रोन सर्वेलन्स ऑलरेडी प्रॅक्टीस हेचेर ट्रायल बेसीस घेतलेले आनी मागीर ते स्टडी करून फिजिबल आहा तशी महाराष्ट्रा गव्हर्मेंटान थंय स्टार्ट केला तशेंच त्या बेसचेर आमी गोंयान स्टार्ट करूंक सोदता. Because हे तुगेले will you be able on the drone will you be able to catch and will you be able to attach those boat based on the drone धाडतो तूं निका ड्रोनाचेर तूं अटॅच करूं शकतलो. how will you do process will you be able to identify that boat properly because manually he doesn't want to do it. एक but ड्रोनान धरली ड्रोनान ती बोट हे केली आयडेंटिफाय केली somebody has to go and catch it. how will he do that process? only with the drone will be able to do because the drone gun and what will be the cost involved both in the drone as well as catching the ship. what will be the cost involved? स्पीकर सर जे ड्रोन सिस्टम आहा पळय हे आमी लँडर आमच्या ऑफिसांसून ऑफिस स्टार्ट करता थंयसून ते ड्रोन सिस्टम ऑलरेडी आमी ट्रायल घेतली आनी क्लियर पिक्चर गावता आनी ते ड्रोनाची कॅपेसिटी रावंड अबाउट मोर देन 20 किलोमिटर्स पयस आहा. ते क्लियर पिक्चर येता इवन नायट टायम पासून आमी हे करतले जाल्यार सारकें वेवस्थीत येता. आनी जशें जर जे आहा MLA जर तेणेन आमचे कडेन येवन पळोवचें आमी जे केलां ते रिकॉर्डिंगूय आहा फोटोय आहा everything is there. Practical, I mean, satisfied and it is same agency is doing in the Maharashtra. Speaker sir, see, this you are going to monitor from the drone. What I want from you is whether you will be able to attach it. Drone and identify kili. Boat 25 kilometers bhitor. How will you attach that boat? Tu aha opsan, drone aha dorian. Drone identify gota. How will you attach that boat? And what are you going to be a punishment? Will the drone be attached and permanently take a license? And what is the procedure we will adopt? Be specific. See, this issue has been going on for a long time. Long time. Assembly discussion drone will it solve the problem once and for all? Will you be able to stop? I want an assurance from him. Simply telling me that the drones will it stop? How will you attach? What will be the punishment? Everything you specify. Then only we will be able to stop it. Government is spending money. You have what? As it is, you have got existing boats. Attach korpa existing system. What are you doing with all that? Will that cost of that boat hati? What will be the cost of maintenance? What everything you specify, you are just telling me now to hengalta, that's sign nothing. Will after doing everything, first the process, and then will you be able to stop? So give me a categorical assurance. Because sir, आमच्याकडे ऑलरेडी 2 बोट्स आहा आणि त्यो चालूच आसतल्यो प्लस एडिशनल हे पळय ड्रोन सिस्टम करता ते फोर्स आहा तेका आणि तो डेटा पळय आहा प्लस हायकोर्टान ऑलरेडी इन 12 नॉटिकल मायल्साक कोस्ट गार्डाकूय पावर दिला कोस्टल पोलिसूय आहा ह्या तिगाय कडेन आमचें कोऑर्डिनेशन आसलेलें and so that accordingly we will punish the boats. Nilesh Kabran. Speaker sir. Speaker sir. Answer sir. Nilesh Kabran. Speaker sir. Answer poitalo आणि answeraचे reply दिला. The reason behind adopting of drone surveillance in order to augment monitoring and surveillance. मागीर CDE जो details मागल्या ऑनरेबल मिनिस्टर आपण गव्हर्नमेंट म्हणून खबर आसा ना म्हाका खबर ना ऑफ गव्हर्नमेंट डिपार्टमेंट तेणे बरयलें since the proposal is under submission to the government and has not been finalized the details cannot be furnished at this point of time म्हाका समजना आनी खंय तो गव्हर्नमेंट आहा Because sir, गव्हर्नमेंट उरला
तो विजय कितें सांगता तें सारकें आसतलें एक मिनिट मातशें म्हाका उत्तर दी तेजेर ब्रदर हे गव्हर्मेंट तुजे वयर आनी गव्हर्मेंट आहा जाल्यार तूं कोण स्पीकर सर म्हाका उत्तर स्पीकर सर एक अरे क्वेश्चन तुका क्वेश्चन मागे विचारता म्हणलं मरे तुका ऑलरेडी विचारला मरे म्हाका विचारलो मरे हांव बरो ना स्पीकर सर हांव विचारता मरे तुवें मागला तुवें सांगला म्हाका उलय म्हणून उलयता तेका बसा मागीर उलोव हो प्रश्न म्हाका सांग तुजे वयर आनी कोण गव्हर्मेंट आहा हो प्रश्नाचें उत्तर स्पीकर सर तो उलयता ते बरोबर आमी डिपार्टमेंटात सगळें केल्या उपरांत इट इज सेंड टू द फायनान्स अप्रुवल ते बरें मरे स्पीकर सर म्हणजे फायनान्सान बरें सगळी तुजी फायनान्सान उडकता विजय कितें म्हणटा तें सारकें जाता तूं गव्हर्मेंट कित्याक बरें जाता तर गव्हर्मेंट कित्याक बरें जाता तर आन्सर सारकें न्ही स्पीकर सर काब्राला कळटें आमगे ऑनरेबल काब्राला कळटें विजय सांगता एकूच मिनिट ही हॅज नॉट आन्सर्ड माय क्वेश्चन त्यो बोट पडे आहा सी एक्झिस्टिंग सी कितें अंडरस्टँड स्पीकर सर आय जस्ट वॉन्ट टू मेक हिम अंडरस्टँड ती बोट आहा पडे आतां अटॅच करपाक हे हास्य डिलिबरेटली बोंड दत्ताय इट इज अ नेक्सस बिटवीन द बुल ट्रॉलिंग फेलोज एंड द बोट ही बोट पडे आहा ती आतां सर्वेलन्स एक बोट आहा दोन बोटी आहा दिसता म्हाका दोन बोटी आहा सर्वेलन्स दवरपाक कोण एलईडी कोत्ता तेका हे डिलिबरेटली इन कनायवन्स विथ दोज फेलोज हू आर बुल ट्रॉलिंग हेंको ही बोट मोंड दवरप ही बोट हास्य हें करप आतां तेणें मुगे क्वेश्चन आन्सर केलें ना हाव वील ही अटॅच दॅट बोट what will be the fine? He has not even specified, Baba, to kitko mak engorta to. Yes. He has not specified. So before he answers his question. Because sir, fine जे आहा पळय एज पर आमचे नॉब्स आहा हाडून ऑक्शन केल्या उपरांत तेजे 5 टाइम तेजे आमी हे करता फायन दिता इट इज ऑलरेडी एज पर रूल आहा कितले केले सध्या ऑलरेडी केल्या सध्या बस तुका उत्तर अरे बेंजी बस बेंजी वेगस बसू घे बेंजी वेगस एक मिनिट No, let him answer. मुगे कितें जाय म्हाका? I just want how he is going to attach that boat. आमी ऑलरेडी 3 वर्सां जवळ 10-15 तरी बोट सीज केल्या आणि त्यांचे हे फायनूय घातले तांकां ऑक्शन केल्या उपरांत ऑक्शनाचे 5 टर्म्स फायन घातल्या आफ्टर हेजे बोट ऑक्शन केली ओ स्टॉक ऑक्शन केले नाही स्टॉक ऑक्शन केले ऑक्शनाचे 5 टाइम्स फायन म्हणजे बोथ शी हॅज डन बिकॉज वाय यू नो स्पीकर सर हे स्टॉप जाता जाल्यार ही हॅज टू पुट अ मेकॅनिझम इन प्लेस नाल्यार ते कॅनॉट स्टॉप जावपाना इट्स अ व्हेरी स्ट्रॉंग नेक्सस between the bull trawling people and the department. So he has to put that complete stop in that. स्पीकर सर हितूर ज्यो वॉटर बाउंड्रीज आहा पळय न्ही 12 नॉटिकल मायल आनी 12 नॉटिकल मायलच्या भायर आनी बाउंड्रीज बिटवीन द गोवा महाराष्ट्र गोवा कर्नाटका हातूंतल्यान शार्प बॉर्डर आसा ती कोण केन्ना क्रॉस करता पळय तूं म्हणटा तशी ती थोडी जरी क्रॉस केली जाल्यार तो गोवा बाउंड्रीत पावलो अशें जाता आमच्यो एकदां बोटी चुकून महाराष्ट्र बाउंड्रीत पावता म्हाका खबर दोन बोटी आमच्यो महाराष्ट्र बाउंड्रीत पावल्यो त्यो तेंच्यांनी सीज केल्ल्यो त्या खातीर इट इज अ मेकॅनिझम फायंड आउट करपाक जाय की प्रत्येकाक आमकां सामकें ते जे हे करतात पळय न्ही बुल ट्रॉलिंग म्हणटात तेका बुल ट्रॉलिंग करता पळय एकदम सगळें हाडप ते लायटी घालून ताजेर एक्शन घेवपाक जाय ते सुरू जाला ऑलरेडी म्हणजे म्हाका दिसता ऑन एन एवरेज 17 काय 18 कितें तरी बोटी सीज केल्ल्यो ताच्या उपरांत मागीर ताका फायन मारून बी त्यो बोटी रिलीज केल्या तांकां सुद्दां 2-2 दीस जे आहा पळय न्ही हाडून भितर उडयल्ले ताका तांच्या लोकांक लेबर थंय आहा ताका मागीर येवन 8 दीस दवरपा जाय अकॉर्डिंग टू द लॉ कितें आहा तें करतले स्पीकर सर स्पेसिफिकली मिनिस्टराक विचारपाक सोदता यू आतां तुवें सांगला हो मॉडल महाराष्ट्र आहा so you have done any cost benefit analysis of manual to get the दोन बोटी आहाय त्यो versus the drone कसले analysis केला आणि what is the success rate of this drone with regards to illegal fishing because what is pointed out by regional is that once they are spotted what drone cannot pick them up bring them back to the dock what is the follow up mechanism drone cannot stop them who will stop them at that time what is that particular mechanism and the drones pad gele are they equipped in a night trial gelmo dila answer kit think disti pol tuka tu allo ye koda astona survey koda astona exactly why are you bringing these drones will they be used or they drone my ospaje tode disani drone chol nai mo my answer metle kite what is the use of these drones स्पीकर सर
ड्रोन जे आहा आमचे एक डिपार्टमेंट प्लस कोस्ट गार्ड आणि कोस्टल पोलीस हे तिगूय आसतले इन आतां पळय आमी ज्यो बोटी पासून धरल्या जाल्यार त्यो आमचे कोस्टल पुलिसाचे भितर वांगडा धरूनच धरल्या कारण ते येता पळय सादे येना आमचे कडेन स्टाफ तेंच्या पेक्षा तेंचे कडेन 20-20 लोक आसता म्हणून आमी कोस्टल ना पुलीस मागीर हेच 3 वर्सां जात मरे हे तुवें स्टाफ घेवपा जायो ते बोट घेवपा जायो हे इलिगल फिशिंग जाता ते घेवपा जाय न्हू तुवें कितें प्रपोजल मांडला ऑलरेडी प्रपोजल आहा कसलो प्रपोजल आहा आत्ता जो आमी ड्रोन सिस्टम करता बिकॉज ड्रोन सिस्टम जाले तूं नेवीची Yes. वॉटेवर कोस्ट गार्डाची Opposition leader ताका answer करपाक दिया न्ही. Answer करपाक What दिया. is your department equipped with apart from drones? Now you all have no drones. It's on trial basis सध्या. ऑलरेडी ट्रायल घेतली आमी आतां ट्रायल घेतली ती ट्रायलाची कितें जालें माहिती तें सांग ट्रायल घेतली दोल्ली बोट ड्रोन येयलो बोट आतां इलिगल फिशिंग कोता एलईडीचेर मागीर तूं कितें कोतलो जे ड्रोन गेले Opposition leader हांगा address करत. सगळे इन्फॉर्मेशन जे पळय हा आमच्या कंट्रोल रुमान येशी हा मिनिस्टर सायडीन थंयसर आमचे जे इन्फॉर्मेशन हा कंट्रोल रुमान येता थंयसून आमी हांगरसून मागीर तेंचे कडेन कम्युनिकेट करून इमिजिएटली ती बोट धरतले कम्युनिकेट म्हणा तुका हांव हेजें Dr. जनका शेट्टे. कसले एनालिसीस जाला वॉट इज द हेजे ड्रोनाचेर Yes. कंपेर्ड टू मॅन्युअल आणि ड्रोन वॉट इज द बेनिफीट ऑफ मॅन्युअल वॉट इज द बेनिफीट ऑफ ड्रोन त्याच्यात तो जे म्हणटा पळय एलओपी न्ही इन फ्युचर आमकां फ्युचरिस्टीक ड्रोन यूज करप तो कित्याक तर मॅन्युअली जे आयडेंटिफाय जावंक शकना ताच्या खातीर फ्युचरिस्टीक दिसता त्या ज्यो बोटी इन आयल्या तांचो फोटोग्राफ्स घेतले किंवा तेच्या नुसार ताजेर आमी एक्शन घेवपाक शकतले म्हणून हे एडिशनली त्यांनी it's addition but what I'm saying is your department needs to first have that equipment they need to have more boats drone is only an addition At present, we having the 2 boats. Okay. Sometimes solve nahi the next sometimes we are using the coastal police. Sometimes we are using the department coastal police fisheries boat. department जे पड हाय ऑफिसर ट्रान्सफर जाले पोत रोखडे येताय किती आहे ते नेक्सस सोडले फिशिंग डिपार्टमेंट ऑल नेक्सस हा पोत कितको येताय आम्ही coastal नॉर्वे वयताय पोत येताय वयताय नॉर्वे नॉर्वे प्रायवेट नॉट खबर हा मिनिस्टराक तोच मनीस पोत आता इन्क्वायरी पोत Yes. नॉर्वे तुई आल्लो न्हू Dr. जनका शेट्टे. स्पीकर सर धाव बोटी करता तुमचा प्रश्न विचारा सर. Opposition leader बसून घ्या. बसून घ्या तुम्ही. स्पीकर सर म्हजो एकूच प्रश्न आसा Yes. स्पीकर सर म्हजो एकूच प्रश्न आसा जेन्ना हे ड्रोन यूज करपाक पयले सगळ्यात पयलीं मिनिस्टराक म्हाका विचारपाक जाय प्रॉपर प्रोसिजर आणि लिगल सगळो प्रोसिजर फॉलो केलो काय आणि हे ड्रोन कोणी यूज केले प्रायव्हेट एजन्सी काय गव्हर्नमेंट एजन्सी आणि आमची गव्हर्नमेंट एजन्सी खंयची हाका मॉनिटर करता ड्रोनाक कोणाक तुम्ही दिल्यात कित्याक सकयल उत्तरान दिल्यात तुम्ही कांयच ना ट्रायल टेस्ट केल्यात म्हणटात तुम्ही किती ट्रायलच केला आपण ट्रायल करपाक किती प्रोसिजर केला यूज केला कोणी केला प्रायव्हेट आमदार सांगता पळय सी ड्रोन ही आता टेक्नॉलॉजी बऱ्यापैकी आहा क्वेश्चनाक विचारूंक ना हे हांव एडिशनल तांकां सांगता की आमी एप्रील मे 2 महिने बऱ्यापैकी टायम घेतल्या आणि त्याच्या उपरांत आम्ही सॅटिस्फाईड झाले की बाबा येस दिस इज अ राईट वे त्याच्या उपरांत आम्ही सगळे गव्हर्नमेंट प्रोसिजर करून ते टेंडर करतले एज पर गव्हर्नमेंट नॉर्म्सा प्रमाणे टेंडर जातलो आणि टेंडर जो कोण व्हरतलो तो गव्हर्नमेंट साठी सर गव्हर्नमेंट साठी कोणी मॉनिटर केला हे तुमचे तुम्ही ट्रायल टेस्ट करपाक तुमकां काय प्रोसिजर लागणार ट्रायल टेस्ट करपाक काय ना प्रोसिजर लागणार टॅक्सी सोडलो तेणी मॉनिटर म्हणटा पळय ते डिपार्टमेंटान केला डिपार्टमेंटाचो स्टाफ आमचो आसा Yes. श्री विजय शेट्टे. करू जाय आयटी डिपार्टमेंट मित्रांक सांगला की एप्रील आणि मेयान आम्ही पळयले मॉनिटर केले मेकॅनिझम ड्रोनाचो मॉनिटरिंग करपाक हाडला डिटरंट म्हणून न्ही धरपाक न्ही मॉनिटरिंग आनी सर्वेलन्स म्हणून पळोवपाचें काम करता म्हणून मंत्र्यान एप्रील आनी मेयान पळयलें आतां तातूंत तुका कितें दिसलें कर्नाटकाच्यान येतात आणि गोंयचे नुस्तें घेवन वता गुजरातच्यान येता आणि गोंयचे नुस्तें घेवन वता हांव हो इश्यू स्ट्रेट करता गोंयकार वर्सीस भायले लोक येतात आणि गोंयचे नुस्तें घेवन वतात बोटकार हो इश्यू हे तुवें कितले पळयलें आणि गुजरातच्यान आयले तुका फोन तर आयलो सोडटे म्हणून गुजरात तुज्यान कितें करूंक जातलें काय ड्रोन चलचो ना तें सांग एकदां नुस्तें गोंयच्यान गुजरात वयता मरे ते वता ते आमचे भायले तांकां धरपाचे Next question. अरे हो इम्पॉर्टंट आन्सर दी मला आन्सर दी मला स्पीकर सर ह्यो ज्यो बोटी वयतात
एक एकदा भायर तांकां अंदाज गावना ते खंयचे एरियेन असतात त्या खातीर गोंयच्यो सुद्दां 2 बोटी रत्नागिरी गेले फावट धरलेल्यो. इट इज नॉट दॅट हे पूण तो आमदार सांगता त्या प्रमाणे आमी सगळे विजिलन्स हे करून पळयले आनी सारखे हे तेंची जी अपेक्षा आहा की कर्नाटकाच्यो आसूं जावं गुजरातच्यो येवंक जायना म्हणून त्याच्या खातीरूच हे आमचें सोल्युशन आहा. पण ते मागीर फोन आयल्यार करतलो तूं कितें काय जातलो 100% करतले कारण रिकॉर्डार येतले. नेक्स्ट क्वेश्चन श्री केदार नायक. Question number 4. I may be permitted to ask question number 4A. 4A. अरे टॅक्सी ना रे. Answer is as per submitted to the House. Because my question is a little status of requisition made for KTC mini bus service at Sangolda village. Speaker sir, म्हाका हेजे रिप्लाय मेळ्ळा की ते रोड धाकटे असल्या कारणान बारीक असल्या कारणान it is said like this that it was observed that the roads are quite narrow in order to effectively cater to the growing demand of passengers along the route. 21-seater bus is suitable. Speaker sir, म्हाका दिसता हो ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटान तुमकां रॉंग इन्फॉर्मेशन दिला, रॉंग रिपोर्ट दिला. ऑनरेबल मिनिस्टराक सांगूंक सोदता कित्याक सांग आतां एलिवेटेड कॉरिडोर जेन्ना काम चालू आसा म्हाका दिसता मेजर ट्रॅफिक जावं ते हेवी ट्रॅफिक व्हडले ट्रक ते सगळे सांगोळडेच्यान येता. सो हे तुका कोणे ऑनरेबल मिनिस्टर तुमकां कोणें रिपोर्ट दिला हो रॉंग दिला. सो सांगोळडा हायवेकून व्हडले ब्रॉड रोड जे आसा हे सांगोळडा आसा आनी सगळे ट्रॅफिक जे आसा म्हापसाच्यान आयचे दिसा सांगोळडाच्यान सगळे हे करता. स्पिकर सर, मेजर इश्यू आमचो सांगोळडा वाठारान आशिल्लो बस ना कारणान म्हापसा ही मेजर सिटी आमकां आनी म्हापसा जर वतलो जावं ते स्कूल स्टुडंट आसूं जावं ते कॉलेज स्टुडंट आसूं सिनियर सिटीजन जर डॉक्टरा कडेन वता आसूं जावं तो कामाक कोण लोक वता आसूं सगळ्यांक कोणाकूच म्हणजे आपली प्रायवेट व्हेकल आसपाक जाय. स्पिकर सर, कोणा कडेन पयशे आहा तांकां उपकारता ते पूण कोणा कडेन पयशे ना हे कशें वतले हो क्वेश्चन हांव कंटिन्युअसली ऑनरेबल मिनिस्टरा कडेन फॉलो अप करीत आसा. पूण म्हाका दिसता ड्यू टू ते रिपोर्टाक रॉंग तुमकां दिला तेका लागून तुमी म्हाका रिप्लाय दिला हो रिप्लायूय रॉंग आसा. सो म्हाका दिसता तुमी हेजेर बेगींतल्या बेगीन हांगा बस घालपाचें तुमी एज अर्ली एज पॉसिबल आनी म्हाका तुमी स्पिकर सर हितून अश्युरन्सूय दिवची की बस सर्वीस जी आसा ही केन्ना कितल्या बेगीन तुमी घालूंक शकतले पयलीं. स्पीकर सर, मान्य आमचे आमदार सांगता तो रोड ब्रॉड आसा पण एक सेक्शनान मुद्दम तुमकांय खबर आसतलें वन सेक्शन ऑफ द रोड फ्रॉम बालोट वाडो टू गिरी पंचायत वाया सेंट डायगो चर्च थिंगा सारको उशीर आसा. थिंगाच प्रॉब्लेम जाता बस फ्लाय करता तेन्ना. तुका आमी कितें ठरयला तुजो प्रश्न येतकच रोखडे हेजी काळजी घेवन 15 सीटर जो टेम्पो ट्रॅव्हलर आसा आमचे रिकंडिशन आतां आमी केल्ले आसा नवीन ते रोखडे 28 तारखेसा आमी सुरू करता ते रुटार. सो लोकांक इनकन्विनियन्स जावपा ना. सर, तुम्ही आत्ता जो मेन्शन केला ऑनरेबल मिनिस्टर की तो पर्टिक्युलर रोड जो नॅरो आसा थंय तुमी हाडूच नाका बसनी. उरलेले जे रोड आसा म्हणजे लोक आपले बस स्टॉप जे आसा ते थोडे कडेन चलून वचून ते बस स्टॉपार रावपाक रेडी आसा. स्पिकर सर, आनी एक म्हाका क्वेश्चन विचारूंक जाय की जे पोन्नो रोड आशिल्लो आनी जे बस स्टँड्स आशिल्ले हे सगळे म्हणजे फ्लायओव्हर्स जाल्ल्या कारणान हे सगळे ओल्ड रोडाचेर उरले बस स्टँड्स आनी बसीस ज्यो आसा पब्लीक ट्रान्सपोर्ट जो आसा हो फ्लायओव्हर घेता आनी हेका लागून म्हणजे सामके लोकांक इतले त्रास जाता जवळ जवळ 2-3 किलोमिटर चलून वचून बस स्टॉपाचेर उबे रावचें पडटा. सो हो इश्यू जो आसा आमी ऑनरेबल मिनिस्टर तुमकां ऑलरेडी इन रायटिंगूय दिलेलो आसा. सो हे दोनूय इश्यू म्हाजे मेजर इश्यू म्हाज्या कन्स्टिट्युएन्सीक आनी तेका जर पब्लीक ट्रान्सपोर्ट ना जाल्यार हांवें जशें सांगलां आपली स्पेशल आपली गाडी आसपाक जाय. सो कोण पयशाकार कोण आसा तांकां कोण जाता अफोर्ड ते गाडी घेवन वयता पूण जे लोकां कडेन ना तांकां कोणाक तरी शेजाऱ्याचेर डिपेंडंट रावचें पडटा. नाजाल्यार 3 किलोमिटर 4 किलोमिटर सिनियर सिटीजन यू कॅन इमॅजिन डॉक्टरा कडेन वयतलो जाल्यार हायवेचेर चलून वचचें पडटा आनी थंयच्यान बस घेवची पडटा. सो हो सिरियस एक इश्यू आसा. हांव कंटिन्युअसली फॉलो अपूय करी आसा. ऑनरेबल मिनिस्टराक हांव रिक्वेस्ट करता हो बेगींतल्या बेगीन तेंच्यांनी सिरियसली घेवचो आनी हेजो सुटावो म्हाका तेंच्यांनी करून दिवचो. स्पीकर सर, मान्य आमदार आमच्या बाबतीन जे मांडला ऑलरेडी काळजी घेतला आनी हांवें आतां ताका सांगला खूंय उशीर आहा तो तरी आसतना आनीकूय स्मूथ करपा खातीर कितें स्टेप घेवपा मेळटा डेफिनेटली हांव तेजे खातीर आनी तेजे कॉन्स्टिट्युएन्सी खातीर ते लोकां खातीर गरीब लोकां खातीर हांव करतलो हें तुका हांव आश्वासन दिता. सर, एकूच सांगता एक एड करता की जर तुमी आरटीओंक जावं हेका एक मिनिट तातलो आसता
म्हटलं की म्हणजे लास्ट थर्ड एक लास्ट रिक्वेस्ट करता की असिस्टंट डायरेक्टर आरटीओ आसा तांकां सांग की फ्लायओव्हर ज्यो गाडयो घेता ट्रान्सपोर्ट पब्लीक ट्रान्सपोर्ट व्हरता हो सकलच्या रोडांनी वचपाची गरज आसा कित्याक लोक थंय बसीक रावल्ले आसता आनी बसीस ज्यो आसा पब्लीक ट्रान्सपोर्ट त्यो बस फ्लायओव्हर रावल्यान वयता सो हे एक तुमी मातशें नोट करून घेवचें ऑनरेबल मिनिस्टर प्रश्नकाल हांगा सोंपता 0 ओवर फर्स्ट 3 युरिया लिमांव. Speaker sir, attention of the House is drawn to the plight of the security guards engaged under the Goa Human Resource Development Corporation in government-run hospitals and other government establishments who bear the burden of 18% GST while receiving their monthly salaries. The security guards provide an essential service, and further those recruited as guards belong largely to economically weak families. 18% GST is a crushing burden, as it is substantially reduces their take-home monthly income. This House expects a firm assurance from the Honorable Chief Minister that their fully monthly take-home salary would be secured and deductions made will be reimbursed with retrospective effect. अंडर कन्सिडरेशन आसा स्पीकर सर ताची सॅलरी त्या खातीर वाडली येयल्ले आमचे कडेन and they I think you had also assured them but when their salaries करता came ते बेगिनात करता केन्ना जातले आतां 4 म्हयने जाले 31st मार्च दिले ते अंडर कन्सिडरेशन फायनान्स डिपार्टमेंट आणि ह्युमन रिसोर्स आणि जीएसटी कन्सिडरेशन retrospective effect पळयता मॅक्झिमम तांकां बरे बेनिफीट हांवेनूच दिल्या. Yes. Speaker sir, Sirar mentioned safeguarding air connectivity between Goa and Kuwait. Attention is drawn to the House that fear and anxiety in the minds of the people that residents from Goans residing in Kuwait, Air India Express, which had started operations recently, Goa-Kuwait route around 3rd 5/2025, now going to stop operations on 31st/7. Steps the government intends to take to have at least one more flight possible of Goa-Kuwait week. Because sir, I had followed this up and any route commence kello. आता पुत्तून बंद करत म्हणटाय. So you government could write to the chief minister could write to the Air India to not to stop it at least once a week to have it. They were having twice a week. आणि हो थिंग जायत गोंयकार हाय तें शिरी पडटा ही तांकां बऱ्या पडटा येवपाक. श्री उल्हास स्पीकर. Yes. Speaker sir, Speaker sir, I would like to bring to your the notice of the government that there is no benefit of pension, maternity leave to the home guards that are working in Goa since last more than 15 years. Also, there is no payment of the non-working Sundays given to the home guards. After death of the home guard, the compensation of ₹10,000 only is given to their family. I request government to provide this benefit to home guards and increase the on-duty death compensation amount. Speaker sir, तांकां sick leave मेळना जावं ते लेडी स्पीकर सर इट इज अन वॉलंटरी सर्विसीस पयलें वॉलंटरी सर्विसीस तरी स्पीकर सर म्हज्या सरकारान तांकां 15 वर्सां जांकां सर्वीस केले तांकां डायरेक्टली पुलीस म्हणून केले देशात आनी खंयच्याच राज्यात हे करूं ना खंयच्याच राज्यात करूं ना ओनली फक्त गव्हर्मेंट ऑफ गोवान 15 इयर्स सर्विसीस वॉलंटरीली त्यांच्यानी केले म्हणून बाय गिविंग एवरीथिंग रिलॅक्सेशन फक्त एज रिलॅक्सेशन त्यांचं फक्त 10वी पास जाय म्हणून सांगला थोड्या जाण उरल्या त्यांच्यानी 10वी पास जाले काय दिता आता त्यांनी फक्त जो सांगला आमकां बाकीची लीव हे ते दिवंक मेळना इन्शुरन्स जो आहा फक्त कितें जाय जाल्यार तिको पळयता तो करपाक लायता स्पीकर सर जे पुलीस डिपार्टमेंट वचपाक शकना अशा लोकांक मॅटर्निटी लीव जे लेडीज बी आसता ना पळय 15 वर्सां सर्वीस जाली उपरांत आतां आमी थारायला की ऑटोमॅटिकली ताका पुलीस करता आनी कितें जाय रे ना पूण थोडे जे 15 म्हणटा स्पीकर सर थोडे जे पुलीस जावपाक शकना अशा लोकांक तरी बेनिफीट हे दिवंक जाय सगळ्या जातले आता कंप्लीट जायना फुडें सगळे जातले श्री शंकर बामणकर. आता Speaker sir, attention of the House is drawn to the pressing issue of newly inaugurated swimming pool complex at Headland Sada in Murmua, Goa, which remains unutilized since its inauguration in 2022. There are no swimming coaches, instructor, lifeguard, plant operator, etc. for the functioning of the swimming pool, and hence no regular swimming classes are conducted. Further, at present, there is no maintenance of the pool due to panel shutdown. As a result, there is no
filtration of water taking place. The international level Olympic sized swimming pool is slowly deteriorating. Step government to intend to take in this regard. Speaker sir, हो खरोच एक इतलो बरो स्विमींग पूल बांदलेलो बट आयज थंय कसलीच फॅसिलिटी ना. आयज मेन म्हणटा ते आमकां फक्त थंयसर पूल अटेंडंट मेळ्ळो, लायफ गार्ड मेळ्ळे, प्लांट ऑपरेटर मेळ्ळो, तो स्विमींग पूल मेंटेन आयज ते करपाक. सो हांव मागता ऑनरेबल स्पीकर सर नोटेड. ते स्पीकर सर एकूच सांगपाक सोदता सर हेचे भितर ना जाल्यार आमी एसोसिएशनाक तरी दिवया तो मेंटेन करपाक. ऑनरेबल MLA मडगांवचो डिगंबर एप्लिकेशन सर दिल्लेले आसा फिट फॉर लायफ एक एसोसिएशन आसा फिट फॉर लायफ दे आर रेडी टू मेंटेन दॅट स्विमींग पूल. श्री कृष्णा सागर. Sir, today day to be remembered is the Jayanti of Bal Gangadhar Tilakji, a revolutionary freedom fighter, scholar, author, a true patriot whose legacy continues to inspire us. We have a stadium which is owned by the Director of Sports and Youth Affairs and managed by Sports Authority of Goa. Name of the stadium is Tilak Maidan, named after the visionary fighter of our Bharat. Speaker sir, short naming is just not enough, and we would really want to honor him. On this day, we would need to give a full name. Speaker sir, through this, I request the Honorable CM to name the stadium as Keshav Bal Gangadhar Tilak Stadium. Let us give him true tributes on his birth anniversary and installation of a lifetime statue of this great leader and brief history for the people to know. Speaker sir, Honorable CMाक इतलेच सांगू सोदता की आज बाल गंगाधर तिलक हांची आज जयंती आसा आणि आम्ही सगळेच जाणां म्हणजे सार्वजनिक गणेश तांणी सुरवात केलो आणि खंयच्या हेतून सुरवात केलो म्हणजे लोकांक एकठांय हाडप आणि इंडिपेंडन्सा खातीर हे करपा खातीर ताणें केल्लो त्या लिडराचें नांव दिवचें अशें हांव ऑनरेबल CMाक मागता. नांव आसाच तें मातशें व्हडलें करून दिवचें इतलेंच मागता. स्पीकर सर, आज लोकमान्य बाळ गंगाधर टिळक हांची जयंती हाच्या निमित्त त्यांनी बरो ठराव मांडला. आमी त्या ग्राउंडाक लोक बाळ गंगाधर टिळक हे नाव दिवपाचें हांव म्हज्या डिपार्टमेंटाक इन्स्ट्रक्शन्स दिता आणि ताच्याच हातूंतल्यान स्वराज्य हा माझा जन्मसिद्ध हक्क आहे आणि तो मी मिळवणारच हो त्यांचो एक जी घोषणा ती मंत्र आशिल्लो तेजी घोषणा नंतर ती भारतीय स्वातंत्र्याची घोषणा जाली. खरोखरच आज त्यांनी मुद्दामून लोकमान्य बाळ गंगाधर टिळक हांकां याद केल्याच्या बद्दल हांव बाबदाजी साळकर हांचें खूब खूब अभिनंदन करता. Attention of the House is drawn on towards the difficulty being faced by commuters at the Dargal signal on the national highway near Donkhamba. At present, the waiting time at the traffic signal is as long as 2 minutes. This extends wait cause unnecessary traffic congestion, fuel wastage, and frustration among daily commuters and transport vehicles. In light of this, I urge the Honorable Minister to address the issue at the earliest and take corrective measures of reducing the waiting time. Because of the सिग्नल हा तो चलना एक एकदा बंद पडटा ते पुलीस सुद्धा वाजयतात थंयसर हँडल आणि हायवे एक एकदा 3 मिनटां सुद्धा उरता त्याचे मातशे नोट करपाचे. विजय सरदेसाई. Because fear and anxiety in the minds of young Goans, especially from the economically backward communities, of being cheated in the name of taxi permits or rent a car permits. Because sir, मातशें एक्सप्लेन करपाक म्हणल्यार रेंट अ कार म्हणून सरकारान पयर डिसिजन घेतला की आनी रेंट अ कार आसच्यो ना म्हणून. ताजे पयलीं माननीक मंत्री बाबूश मनसरादान म्हणिल्लें की सगळे प्रॉब्लेम जाता ते रेंट अ कारा खातीर जाता. खरें आसतलें रेंट अ कारा खातीर एक्सिडेंट जाता हें जाता तें जाता. पूण आतां गव्हर्मेंटान कितें केलां, गव्हर्मेंटान एजन्सी अपॉयंट केल्या. म्हणल्यार सरकाराचे कामाचे सरकार रेंट अ कार परमीट दिना, सरकार एक एजन्सीक दिता आनी एजन्सी लोकांक दिता. आतां हे एजंटांनी कोट्यांनी रुपया घेतिल्ले स्पीकर सर. म्हज्या मतदारसंघात 200 लोकां कडच्यान पयशे घेतले 1-1 लाख रुपया अशे भरमसाट पयशे घेतले आनी ते म्हणटात आतां रेंट अ कार गव्हर्मेंटान बॅन केले. पयशे मागूंक गेले जाल्यार म्हणटा मंत्र्याचे PA कडेन पयशे दिल्या म्हणून. हे क्लियर कट हांव सांगता. हे म्हज्या म्हऱ्यान लोक येवन पब्लीक आउटरीच प्रोग्रामाक म्हाका कंप्लेन केल्ली आहा की पयशे घेतल्या एजंटान, एक एजन्सीक जी तुमी गव्हर्मेंटान दिल्या, लोकां कडच्यान पयशे घेतल्या, मागूंक गेले जाल्यार ते सांगतात सर मंत्र्याचे PA कडेन आमी पयशे दिल्या. हे सायडीन तुम्ही डिसिजन घेतला की रेंट अ कार. आता म्हाका हाजेर क्लॅरिफिकेशन जाय स्पीकर सर. हाजेर प्रश्न आसलो रेजिनाल्डाचो, रेजिनाल्डान प्रश्न घेवंक ना. नेक्स्ट टायम हांचे प्रश्न डिसअलाव कर. मेन इम्पॉर्टंट प्रश्न आहा ते प्रश्नूच काडटा ते फिक्स जातात. असले फिक्स जावन फायदो ना. इश्यू डिस्कस जावपा जाय. जे तो पळय सांगता ताका सारकी खबर ना. जे आमी
हांव खूब पयलीं आमी बंद केल्ले हे न्यू परमीट दिवपाचें आनी रेंट अ कार आमकां मागीर कळ्ळें डिपार्टमेंटान थोडे लोक ते फ्रँचायजी म्हूण करून दिताले कित्याक? What is the use of this franchising? अरे आय एम ऑन माय लेग Sir, but what is the meaning of this तेही franchising? आमी इमिडिएटली बंद केले आमचे नोंदणी हाडला तेन्ना मान्य मुख्यमंत्र्याकूय खबर आसा आमी रेंट अ कार फ्रँचायजी सगळे बंद केला तो पळय आरोप करता ते सारखे न्हू आरोप कोणाच्यानूय करपाक माझ्या मनात लोक आयला. आपल्या जाल्ले कितें माझ्या मनात लोक आयला. हांव मुखेलमंत्र्याकडे घेवन येता. येस जिरोवर हांव मुखेलमंत्र्याकडे आनी एक सेकंड कंप्लेन दी हांव एक्शन घेता कोणूय आसूं दी. हांव एक्शन घेता तूं म्हाका दी हांव एक्शन घेता एजंट पयलीं कॅन्सल अरे तू म्हाका गव्हर्नमेंट एजंट अपॉइंट विजय सरदेसाई साहेब बसून घ्या. श्री हांव एक्शन घेता फ्रँचायझी म्हणल्यार उत्तर कितें? विजय सरदेसाई टाटाची कंपनी ती फ्रँचायझी म्हणल्यार कितें? वॉट इज फ्रँचायझी ऑफ द विजय गव्हर्नमेंट? सरदेसाई तुम्ही मेन्शन केलं म्हाका मातशें मुखेलमंत्र्यान क्लॅरिफाय करून दी फ्रँचायझी म्हणल्यार कितें तें? स्पीकर सर एक म्हणजे तो जे सांगता पळय न्ही कोणा कडल्यान रिटर्न कंप्लेन तेणी दिवंक लावची आनी जेन्ना एक्चुअली पयलीं 4 जाणांक लायसन्स दिल्ली रेंट अ कार दिवपा खातीर 2018 कित्याक दिवप? ऐक म्हणजे 2018 कितें तरी डिसिजन जाला फ्रँचायझी दिवची म्हणून म्हणजे तेंच्यांनी फुडें दिवपाचें दॅट इज अ रॉंग डिसिजन हांव सरळ सांगता 2018 जाल्ले कारण डायरेक्ट अशा पद्दतीन फ्रँचायझी काडून तुमी फुडें आनी तांकां गव्हर्नमेंटाचे ऑफिसर कित्याक काम करता? हे जावपाकूच शकना हांवें खरें म्हणजे रेंट अ कार जेन्ना बंद करूंक लायली ताज्या उपरांत हांवें जेन्ना इन्क्वायरी करून म्हाका कळ्ळें तेन्ना ही फ्रँचायझी तोय प्रकार हांवें बंद करूंक लायलो आनी आतां कंप्लिटली आमी रेंट अ कार हो प्रकार पूर्ण बंद केला रेंट अ कार जवळपास हे कितें करतात त्यांच्या कडेन स्वताच्यो पार्किंग ना ह्यो पब्लीक रोडाचेर पार्किंग करतात आणि वयल्यान जाल्यार रेंट अ काराचे जे आपल्यो प्रायव्हेट कारूय दिवपाक लागलेल्यो आसा 250 जाणांच्यो कार पुलिसांनी सीज केल्यो ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटा कडेन दिल्या तांची लायसनां सुद्दां कॅन्सल कर म्हणून कारण अशा पद्दतीन तांच्यांनी म्हणजे इल्लिगल बिझनेस चलोवप हितून करून जीएसटी बुडयता ते आणि सरकाराक रेव्हेन्यू येवपाचो ह्या लोकांचे कितें? तोय बी बुडयता जर कोणी अशा पद्दतीन तो सांगता त्या प्रमाणे जर कोणी पयशे दिल्ले आसत आपल्याक ती लायसन बीन दी म्हणून तांच्यांनी कंप्लेनी दिवच्यो हांव इन्क्वायरी करपाक लायता आणि तांचे पयशे कोणी कितें घेतला पळय तेजी डिटेलान इन्क्वायरी करता. श्री वीरेश बोरकर. Speaker sir, Speaker sir, attention of the House is drawn that recently in Agasam and Goa around 60% of farmland along the highway was submerged in blackish fluid-smelling water, suspected to be sewage and other chemicals. The fields are now polluted, and water test by Goa State Pollution Control Board confirmed E. coli contamination. As a result, farmers are now afraid to resume cultivation, fearing health risks. I urge the government to investigate the matter and underline the steps the government will take in this regards. स्पीकर सर आमची जी शेतां आसा थंय ई कॉलायन गावल्ले आसा आनी आख्खे ब्लॅकिश वॉटर जाला आनी हेकाच लागून आमी एग्रीकल्चर मिनिस्टरा कडेन डिमांड करता की तांकां जी शेतां रोवपाक मेळना तांकां कंपन्सेशन कितें तरी ग्रांट करचें. दुसरें जो हेल्थ डिपार्टमेंट आसा द गोवा पब्लीक हेल्थ एक्ट 3 हेच्या अंडर सेक्शन 4 आसा हेल्थ ऑफिसरान तेजी इन्व्हेस्टिगेशन करपाची गरज आसा अजून पर्यंत आमकां तो इन्व्हेस्टिगेशन रिपोर्ट मेळना. स्पीकर आयकपाचें कित्याक व्हेरी रिस्की कित्याक डिजीज जावपाची शक्यता आसा. तशेंच पंचायत सेक्रेटरीन अंडर पंचायत राज एक्ट 110 सेक्शन 10 हेच्या अंतर्गत बसून त्यांच्यानी ऑफेन्सिव्ह म्हटल्यार कितें कितें घडला कोणें डिस्पोजल केला हेचेर इन्व्हेस्टिगेशन जावंक ना. स्पीकर सर हेका खूब तेंप जालो अजून पर्यंत हे इन्व्हेस्टिगेशन जावंक ना. हांव सीएमा कडेन मागता की गोवा पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाचो रिपोर्ट जो आसा तो घेवन हेचेर इन्व्हेस्टिगेशन जावचें कित्याक आख्खी शेतां जी आसा ती ब्लॅक वॉटर जाला कितें हे आसा तो हे काडपाक जाय. नोटेड. येस श्री क्रुज सिल्वा. Speaker sir, I rise to draw the attention of this August House to the acute shortage of reliable public transport in Verni constituency, which includes Verli, Asolna, Salzara and San Jose area. Despite growing commuters' demand and Goa's commitment to rural connectivity, residents here faces fewer number of bus trips on the Verli-Marga route with no evening or weekend service, complete lack of last mile connectivity to schools, health center and markets. These deficiencies have immediate and serious impact. Students arrive late or walk long distance, affecting attendance and safety. Patients miss critical medical appointments due to transport gaps. Daily wages workers loses earning when unable to reach workplace on time. I therefore urge the Honorable Minister for Transport to increase the bus frequency in all major routes in Verni constituency
including weekends. Establish a joint monitoring cell with local panchayat to review service quality and adjust route periodically. Promote action on these measures will restore essential mobility, safeguard livelihood, and uphold the dignity of Valley constituency residents. I request the minister to furnish a clear implementation timeline at the earliest. Anton Watts. A big market complex at Kortali, but there is no maintenance of this complex. The whole building gets floated and bird dropping are found everywhere because of faulty design. The vendor and the shopkeepers are not willing to occupy that market. Government office like police outpost, post office, electricity, agriculture, WRD are operating there. Panchayat cannot afford the maintenance of the huge market complex, requesting the government to please undertake and repair the maintenance of the market complex at Tana, Kortali. The maintenance ती करपाची गरज आसा कित्याक हे रिपेर जावन आमचें जे मार्केट इतलो व्हडलो मार्केट आसा तो जे आमच्या पंचायती लागीं आमकां फंड ना हांव मागता गव्हर्मेंटा लागीं जाता तितले बेगीन हे मेंटेनन्स करचें कित्याक हो वायट एलिफंट जाल्लो आसा कोर्ताली मार्केट कॉम्प्लेक्स तुम्ही ती मार्केट कॉम्प्लेक्स आम्ही पळोवपाक गेले ते मध्ये त्यांच्यानी भाडे पे करपाचे मरे पंचायतीच्या अंडर बांधून दिला तो आणि कसो वायट एलिफंट सर वायट एलिफंट तो आखो मार्केट हें जालो तर आखो बर्ड येवन आखो तिका शेटर आखी डॅमेज जाले आसा त्या पयलीं कोण आला त्यांनी सारको बांधून घेवंक ना तो पण ताका वयर नेट घालचे पडटले चडांत चड गव्हर्मेंट कंटिन्यू प्रोसेस हो आतां पयलो केल्लो पण आतां आमकां तो एटलिस्ट तर आमकां तो रिपेर करून दिवपाक जाय आता लायता पीडब्ल्यूडीक सांगता Yes. मातशें प्लीज सर सांगता थँक्यू सर Sri Anton Costa. Speaker, sir, attention of the House is drawn on the difficulties faced by the general public due to non-availability of direct bus service to the South Goa District Hospital in Margao. At present, passengers are forced to disembark at the Margao KTC bus stand and walk all the way to the hospital. I urge the government to make special provision for a dedicated bus service from KTC bus stand to the South Goa District Hospital to ease public inconvenience. Speaker, sir, last time I have point called on Honorable Minister and म्हाका assurance दिल्ले. Speaker, sir, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल येता कोण लोक कोणाको घडना ते लोक येता आनी 1 किलोमिटर चलोन भुरग्यांक घेवन जाणटेली बीन ती चलोन बाबी थिंगसोन येता म्हाका मुगे हॉटेलां म्हाका सदां दिसती पडटा आय अर्ज द चीफ मिनिस्टर एंड द मिनिस्टर ट्रांसपोर्ट एक आज बिफोर द सेशन एंड्स एक 2 बसो शटल सर्वीस फ्रॉम केटीसी बस स्टँड टू द डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलाक घाली नाल्यार तुमी सकाळीं चोय थिंगा लोकांक केसले हाल जाताय ते पासांक उदकांक तुगे मुखार आख्खें उदक बोलो आहा पयलीं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटला मुखार पार्किंग ना गाडयो येवपा ना सो प्लीज गिव मी एन एश्योरन्स बिफोर द असेंब्ली सेशन गेट्स ओवर 2 शटल सर्वीस घाल फ्रॉम केटीसी बस स्टँड टू द डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बस ना तू सांगाय पात सरकार समोर तर लोकां समोर करून त्रास करतालो फायती द्या हॉस्पिटल बांधला तितून मागीर बेड नाही ते गोष्ट वेगळी जमनीर न्हिदताय बट इन बारीक समाजा लोकांक बारीक लोकांक तुम तर हे सर्वीस दिनाय केटीसी कोण चलो घेवपा पडटा आय वॉन्ट अ इन्शुरन्स स्पीकर सर गेल ते असेंब्ली म्हाका दित म्हणलें अजून गेला ते करो सर जालें लास्ट मन्सून सेशन आयट सेड चीफ मिनिस्टर मातशें सांग तुम हॉस्पिटल बांदला 1 किलोमिटर चलोन येवपा पडटा लोकांक गरीब लोक येता श्रीमंत लोक येना थिंगा एक बस सर्वीस दी थिंगा फ्रॉम केटीसी बस स्टँड टू डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल उदक बोला रस्त्यार भितर सदां दिनभर उदकां भितर वचोन पडटा गोवा डिस्ट्रिक्ट लास्ट असेंब्ली सेशन यू हैड प्रॉमिस्ड मी साउथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल and before the assembly session gets over make arrangement for 2 shuttle service from KTC bus stand to the district hospital लोका चोलने पा you give me assurance on the because last monsoon session you said you will provide अजून केलना उत्कांतल्यान give me assurance before the session gets over you 2 shuttle service घाल मर बार केलो एक अप एंड डाउन एक तिन्या सोडली एक न्या सोडली हांव आतां कदंबा कडेन डिस्कस करता आनी केन्नाच्यान सुरू करूंक शकतले पळय न्हू ते तुका हांव केन्ना म्हळ्यार गेल त्या वर्सा सांगलो तुवें 2 बसो नाई जाल्यार स्पीकर सर 15 दिसा भाडे हांव फारीक कोता तुका जायना जाल्यार सरकाराक सांग जायना म्हूण लास्ट इयर यू हॅड प्रॉमिस्ड मी लास्ट आयक तो मडगांव नवीन बस स्टँडा उपरा वयल्यान जुन्या बस स्टँडाचेर बसीस कंटिन्युअसली चालू आसता कंटिन्युअस चालू आहा सोनू ओल्ड कित ना तू मुगे
MC bus stand to the South Goa District Hospital, 2 shuttle service. ऐक ज्यो वता पळय न्ही बसी मेन बस स्टँडा वयल्यान ज्यो इंटरनल वचपी बसी सगळ्यो त्याच रुटा वयल्यान वयता थिंग राव नाही त्या बस स्टॉप राव नाही तिथं आणि तो बस पणजेचो बी- कंपल्सरी बस स्टॉप म्हणून डिक्लेअर करता हा तो डिक्लेअर कर आता डिक्लेअर कर बट बिफोर द असेंब्ली असेंब्ली थँक्यू रमेश शेठ बस स्टॉप केला चाल ना Because attention of the House is drawn as regards to the steps taken by government to recover excess amount from the beneficiaries, especially widows, who had drawn both Griha Aadhar and Dayanand Samajik Suraksha Yojana after their child attained 18 years and faced the hardship due to compelling circumstances in making payment of the excess amount. The steps government monitor the ages of children so that excess amount is not credited. Speaker sir, विषय जो आसा तो मागीर आमच्या गोरगरीब लोकांक जेन्ना गृह आधार आनी दयानंद सामाजीक सुरक्षा योजनेचे जेन्ना पयशे एक्सेस पावता तेन्ना ते परत करपाक लागून खूब त्रास जाता तेन्ना गव्हर्मेंटान स्टेप्स घेवपाक जाय स्पीकर सर की भुरग्यांचे एज 18 वर्सां क्रॉस जाले काय एक स्कीम आहा ती बंद करपाक जाय जेणे करून हे हार्डशीप जी पडटा लोकांक गरीब लोकांक परत रीपे करपाचें हें जावपाक जायना आनी स्पीकर सर म्हाजी एक मागणी आहा स्पीकर सर की आतां हे जे रिकवर करपाक तांकां सांगलेलें आसा ते इन लॉट्स ऑर इन इन्स्टॉलमेंट रिपे करचे नोटेड येस श्री राजेश फळदेसाय Speaker sir, to call the attention of the Honorable Chief Minister, Minister for Public Works, as regards the water storage shortage across Diwar and Milrock Kadambar Plateau, the steps the government has taken in this regards. Speaker sir, आमच्या मतदारसंघात आता लास्ट 3 दीस जाले उदक येना आणि लास्ट हांव आमदार जावन म्हाका दिसता मोर दॅन 3 years जाले जेन्ना आमी सदांच हो प्रश्न मांडटा जेन्ना आमी कोणी PWDचे मेन चीफ कोण आसा तेंचे कडेन आमी सांगता बाबा हांगा उदक येना ते कोण केअर घेना मुख्यमंत्र्यान सातत्यान हितून लक्ष घालूंक जाय आमचे कडेन टँक बारलेले बरे आसा पूण लास्ट टायम आमी हांगा निलेश काब्राल PWD मिनिस्टर आसलेलो तेन्ना सुद्दां हो आमी रेस केल्लो कदंबा प्लेटो जी आमची व्हडली सगळ्यांची व्हडली टँक आसा दिवाळी आसा न्यू बांदलेली हितून आसा व्हडले उदकूच येना मातशें लक्ष घालचें मुख्यमंत्र्यान प्लीज थँक्यू येस श्री प्रवीण आर्लेकर Speaker sir, attention of the Honorable Minister of Social Welfare as regard the consent of SC/ST committee about the step of taken by government construct Ambedkar Bhavan in the state. Speaker sir, Bharat Ratna संकल्प बाबासाहेब आंबेडकर हाचे आयज भवन बांदपाक कितलीशींच वर्सां जाली जे आयज एवरी टायम हांव असेंब्लीन हो पॉयंट काडटा जाल्यार आंबेडकर भवनान हे बांदतले म्हणून सरान प्रॉमिस केल्ले आंबेडकर जयंती दिसा ते अजूनही हेचे कांयच येना कित्याक जे हावसिंग बोर्डान जे आयज सोशल वेलफेअर तेंच्यांनी म्हणटा कितें 3 कोटी मेन्शन केलं 3 कोटी तांकां दिल्ले माजी मुख्यमंत्री जाल्यार मेन्शन केलं म्हणटात तांकां सगळे पयशे कित्याक पावना आनी कितलो टायम लागतलो स्पीकर सर हे आंबेडकर भवन खरें म्हणजे आंबेडकर भवनाची एखादी इतकी कळकळ असली जाल्यार दिसता आंबेडकर जयंतीच्या दिसा हांवें लेटर दिला दिसता तो येवंक जाय आसलो तो दिसता येवंक ना ओके तर कित्याक तें म्हाका खबर ना पण तेंचे ते जागो आनी तेच्या मदीं कितें जाला पळय न्ही तें हांव पळयतां 2 ऑक्टोबरा मदले स्पीकर सर आउट ऑफ स्टेशन आसला सर स्पीकर सर तुका सांगूनच गेलो they have identified one plot at People's Village आणि मुख्यमंत्री last 4-5 years you have माजी मुख्यमंत्री पेपर्स विलेज आंबेडकर भवना खातीर
एक कोड आयडेंटिफाय केल्लो आसा चार वर्ष झाली पेपर्स टू बी लेट माननीय मुख्यमंत्री गेल्या को फोटे येस पेपर्स टू बी लेट उल्लूही नाही अपोजिशन लीडर बसून घ्या सर हांवें मेल धाडटा म्हटलेली पयलीं आय एम प्लेसिंग ऑन द टेबल ऑफ द हाऊस मेल ऑलरेडी धाडला आमी येस ताका दिता कॉपी पेपर्स टू बी लेट माननीय मुख्यमंत्री Sir, I lay on the table of the house the paper shown against my name in today's list of business. येस कॉलिंग एडिशन श्रीमती दिव्या राणे श्रीमती दिव्या राणे कॉलिंग अटेंशन घालता मरे तू कॉपी भेटली रे येस स्टार्ट Speaker, sir. Yes. Fear and anxiety in the minds of the people due to the deaths of linemen from electric shocks while on duty. Speaker, sir, regrettably, we have seen that in the last 3... Yeah. Okay, I'll read only that much. Okay. Speaker, sir, attention of the House is drawn to regards the tragic death of late Shri Chandru Gaonkar, linesman from Morle, Sattari, and recent deaths of other linesmen due to electric shocks while on duty. The steps the government has taken to conduct a thorough investigation, implement safety protocols, and collaborate with technical experts for sustainable solutions. Because sir, we'll take this issue on Friday. Yes, okay. Next calling attention Shri Vijay Sardesai and Viresh Purkar. Friday. Attention of the House is drawn as regards the concern of poor people and marginalized Goan families. इरे बडा पहिल्याचे आन्सर केला तर Friday पोस्टपोन केलं फ्रायडे पोस्टपोन केला अच्छा तेच म्हटलं आम्ही Attention of the House is drawn as regards the concern of poor people and marginalized Goan families who, due to the recent High Court order on illegal construction, now face sudden homelessness and distress without rehabilitation or due consideration of their circumstances. The steps the government has taken in this matter. Because sir, हे मॅटर सबज्युडियस आसा बट तरी सुद्दां आमी हाजेर नवीन कायदो करपाचे आसा आनी तो आमी जेन्ना बील हाडटले तेज्या वेळार एका डिस्कशना खातीर हांव इनफ सफिशियंट वेळ दिता सगळ्या जाणांनी डिस्कशनूय करचें हेजेर आनी तें बील मागीर पास करचें त्या खातीर आत्ताच्या घडीक आमी जेन्ना बील हाडटले तेन्ना तुमी हाजेर रिप्लाय दिता कित कोता पोस्टपोन कोता ना आमी पोस्टपोन करिना हांव फक्त हाजेर उत्तर दिता आसतना इतकेंच सांगता की तेका नवीन जेन्ना कायदो हाडपाचो आसा तेन्ना तुका डिस्कशनाक सफिशियंट वेळूय मेळटलो तेज्या वेळार डिस्कशन करपाक जाता कॉलिंग एटेन्शन कशें आसा आमकांय सगळ्यांक खबर आसा एट प्रेझेंट प्रॉब्लेम कितें जाला आनी मॅटर सब जुडियस आसा ताका 6 वीक दिल्ले आसा ताका लागून सांगलें जर आमी नवे हाडटा ह्या विशयाचेर तेज्या वेळार डिस्कशन करुयात Because sir, I am okay with this. पूण एकूच इशू असो आहा की बील हाडटा ह्या सेशनाक बिफोर दॅट 6 वीक पिरियड कित्याक फियर एंड एंग्जायटी कितें आहा 6 विकां खातीर एकूच सांगपाक म्हणल्यार कितें की असोच इशू कोलवा इगर्जेचो आयिल्लो कोलवा इगर्ज 25 मिटरान मदीं आहली सो हांव जेन्ना मंत्री आशिल्लो तेन्ना आमी एक डिसिजन घेतलें एक एडमिनिस्ट्रेटीव ऑर्डर घेवन इगर्जेचे फुडें 15 मिटर केलें बिकॉज इट्स अ हेरिटेज स्ट्रक्चर ऑफ 400 इयर्स हें आमी रिजन दिलें टावन प्लॅनिंग बोर्डान आनी वी रिड्यूस द MDR देर सो एडमिनिस्ट्रेटीव ऑर्डर्स कॅन बी युज्ड टू मेक चेंजीस इन द RP आतां RP जर नवो करता तूं जाल्यार दुसरें आहा पूण आय डोंट थिंक यू आर इन अ पोजिशन टू मेक अ न्यू RP तुमी यू आर सो मच इन द कोर्ट हाजेर जर तूं कोर्ट म्हणटा तूं ताजेर सुप्रीम कोर्ट हांगा थंय खूब कडेन घुसपला सो तें जातलें अशें म्हाका दिसना आनी आय हॅव नो होप्स ऑन दॅट पूण एटलिस्ट यू वील हॅव टू डू समथींग खूब जाणांचें अशें एक सजेशन येता की RP केल्ली कित्याक ही RP स्क्रॅप करची म्हणून एक पॉलिटिकल पार्टीन आपले व्यू दिला आनी दिगंबर कामतीन RP नोटिफाय केली विजय सरदेशान ऑपरेशनलायज केली आनी BJP ती आतां घेवन फुडें वता सो हें सगळें RP खातीर जालां अशें एक थोड्यांचें मत आहा सो आतां RP काय हांव चड उलयना सोंपयता RP काय स्क्रॅप करूंक मेळना एक कायदो असो म्हणटा की जे दिसा RP नोटिफाय जाता त्या दिसाच्यान RP ऑपरेशनलायज जाता 12 ते 17 मेरेन जेन्ना पर्रीकारान हे
आनी तें कंपॅरिजन करून कमीचे कमी ते आमी आपूण अलाव करतलो म्हणिल्लें थ्रू एन एडमिनिस्ट्रेटीव ऑर्डर legally was not tenable because when an RP is notified, Mr. Digambar Kamath can lay emphasis on this. When an RP is notified, it becomes operational immediately. That is the law. So therefore, tu kortolo जाल्यार नवो RP करचो पडलो, or you will have to bring an administrative order like that time and stop it, which I have done in the case of Kolwa. सभागृहाचे कामकाज रेज करून द्या पण झालंय त्यांना रेज कर बरें बिल हाडटलो पळय न्ही तेन्ना तूं कन्सर्न सगळे रेज कर बरें जालें ना ताऱ्याक आयले